तुमो सोरा गुंगा तुमो सोमो वाळीश तुमो सोधीर सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळी सोदता सगळ्या सक्तीं तुजी सेवा करता हांगा आसा सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळी सोदता सगळ्या सक्तीं तुजी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा तुमो सोगोळी तुमो सोबू सोना तुमो जिगुपीत सुआ तुमो सोधीर तुमो सोगोळी तुमो सोबू सोना तुमो जिगुपीत सुआ तुमो सोधीर सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळी सोदता सगळ्या सक्तीं तुजी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा वै सोम्या तुझे मुखार हांव आसा तुजे सदरेंतय हांव धांवून येता तूं म्हाका वळखूंक सोदीर सोम्या तुजे बिना हांव खंयसर वचूं आमकां खंयसर गेल्यार विशेव ना पगार तुजे थंय मात्र ह्या खातीर सोम्या तुज्या पांयां सरशी हांव येता तुजे हसरेंत म्हाका साव घालता म्हज्या आत्म्यांत हांव तुजी स्तुती वाखाणी करता कित्याक ही पवित्र घडी ही भोव अद्भुत घडी तुका म्हज्या देवाक हांवें मेळची
तुझे थावन परत जिवीत सोडची बो अद्भुत घडी ये सोम्या कशी वर्णो हांव ही घडी कशी वाखाणी स्तुती तुझी हांव करूं सोम्या नांत म्हजे लागीं उतरां बगार म्हजें काळीज हांव तुका दितां तुज्या सत्रे मुखार हांव तुका प्रणिपात करतां मोगाळ भावा आनी भयणी हांगासर आमकां सामी संपूर्ण रितीन खाली करया जे आमी घरांत हांव येता आसतना आमचे मदें आसा आमच्या मोतींत वचें खंत हुस्को बेजाराय निराशा पुरासान दूख हें सगळें ह्या घडये जेजूच्या पांया तळार पिया आमकां सामी खाली करया कित्याक हांगासर येवचें आमी क्रिस्ताक मेळोवंक ताणें दिवचें तें बेसांव स्विकार करूंक ताचो संतोश सोडूंक ताचे बोगसांनी मोग भोगूंक आनी आमकां सामी खाली केल्या शिवाय आमकां सामी देवाच्या हातांत घाल्या शिवाय आमकां क्रिस्तान दिवचें स्विकार करूंक असाध्य देखून ह्या घडये सोम्या मुखार आमी संपूर्ण रितीन खालसाव्या आनी आमकांच खाली करया तूं मोसो सोडवूं ना तूं मोसो शिकोवन ना तूं मुची घटा तूं मोसो देव तूं मोसो सोडवूं ना तूं मोसो शिकोवन ना तूं मुची घटा तूं मोसो देव सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीं तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया 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 आराधना का समय आराधना का समय महिमा का समय या पवित्र घडये तुझ्या सत्रे मुखार आमी आसा आमा समेस्तांची काळजां वापड जेसो या घडी आमचे वोंट उगाड तुजी स्तुती गावंक आमचे काळजां मना उगाड तुका स्वीकार करूंक आमच्या मनांत तुजो उजवाड घाल सोम्या या घडये तुका आमी संपूर्ण रितीन वळखूंक तुका लागीं सरूंक तुका भोगूंक आनी तुजे तावनो जिवीत सोडूंक आमकां फावो कर हालेलुया 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 आमची सभा
महिमा वगळाप तुका जेजो मोगाळा महिमा होगळा तुका जेजू मोगाळा. या पवित्र घडये आमचे मदीं तुझे आजारपण दिल्ल्या खातीर महिमा होगळा तुका जेजू मोगाळा. आमचे मदें खरच या उंड्या रुपी खाल जावन आमच्या बोगलेंत बसलाय देखून महिमा होगळा तुका जेजू मोगाळा. सगळ्या अस्तित्वा काडलेलो देव आमच्या जिविताचो आराम आनी शेवट तूं जावन साय देखून महिमा होगळा तुका जेजू मोगाळा. आमचे जिवीत तुवें ते रसून तुजे संगता जिवंक फावो केला देखून महिमा होगळा तुका जेजू मोगाळा. तुमचो आल्फा आनी ओमेगा जावन साय देखून महिमा होगळा तुका जेजू मोगाळा. आमी पयस गेल्यार आमकां सोदून तूं येताय आनी तुजे थंय पाटी हाडताय देखून महिमा होगळा तुका जेजू मोगाळा. आमी सदांच तुजे थंय देवपणाक पावोवंक फावो करताय देखून महिमा होगळा तुका जेजू मोगाळा. तुमचो खरो देव सर पदवेदार राजा जावन साय देखून महिमा होगळा तुका जेजू मोगाळा. ह्या घडये आमकां अस्तित्वा काडलेल्या देवा उजेर आसांव ताचो सांगात आमी बगून आसांव. खरेंच आमचो देव आमच्या बोगलेन, आमचो देव आमचे सांगात हा. ह्या खातीर उपकारी मनान ताका प्रणिपात करया. ताचेतय आमी खरी दिश्ट कंसोवया. तो आमचे जिवीत, तो आमचें बळ आनी सकत. परत आमकां ह्या घडये ताच्या सदरे मुखार ताच्या विशेष कृपे देणे आनी आशिर्वादान तो आमकां भरता. हांगातावन पाटी वेता आसतना नवी सकत, नवें बळ, कृपेचो शिवर घेवन आमी वेतले हांव देखून संतोश पावया. ह्या पवित्र घडये देवान आमच्या भेटेक येवचें भाग खरेंच वर्तें. हें आमकां फावो जालां जाल्यार न्हय आमी फावत असले बगार ताच्या मोगा वरवीं आमकां फावो जाला. असल्या देवा समोर आमी आसांव. आमचे काळीज आनी मोन ताचे थंय उबारया. उपकारी मनान संतोशान आनी काळजाचे उमाळ्यांनी कशें मरी माय म्हजो जीव सोम्याची वडवी घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारुकादे संतोषता म्हणून व्हडा संतोशान आपले जिवीत देवा थंय उबारून तिणें सुती गायली. त्याच स्पिरितान उबे रावया. गावया गीत ए देवा बापा तूं सर्गींच्या सर पडून तुका ना मान करता, आराधन करता, म्हजे जिवान हें तुका समर्पिता. देखून देवाच्या सदरे मुखार आमकां समी घालया आनी आमचें जिवीत समर्पया आनी आमच्या रसराक, आमच्या सडवंदराक, आमच्या सांबाळणाराक आमी आराधन करया. ए देवा बापा तो सर्गीच्या सर पडून तुका नामान करता. आराधन आनी वंदन करो. जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधन आनी वंदन करो.
जीवन हे आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तो सगळींच्या सर पडून तुका नामान करता आराधन आणि वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता आराधना वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता हे पवित्र तो सर्गींच्या सर पडून तुका नामान करता आराधन आणि वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता आराधन आणि वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता ये जीवदातारा ये जीवदातारा तो सगळींच्या सर पडून तुका नामान करता आराधन आणि वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता आराधन आणि वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता हालेलुया 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 वो पवित्र जेसो या घडी आमकां तुझ्या सगळ्या मुगा भेटवते या घडी तुझे पवित्र तुझ्या आत्म्याच्या देण्यान आमकां बरो तुका वडा आमकां फोबो आमच्या काळजांत तुजो स्पिरीट देवो सोम्या जेसो या घडी तुझ्या हजार पटवण तुका मेळोंक आमकां फोबो जावं आपोड जेसो आमकां सोमेस्ता या घडी आपोड जेसो तुझ्या दैविक स्पर्शान तो बरो तुझे सकत आमच्या शिरांनी वळोवन दी या घडी आमचे तोंड उगाडून तुका वाखाणणी करूं स्तुती करूं तुका नियाळ करूं तुझे वडपण गाजोवं तुझी महिमा वंदोवं हालेलुया 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 जेसू हालेलुया प्रेज जीसस हालेलुया 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 देवाचे उतर आमी आयकुया तांच्या कृत्या पुस्तकांतले अध्याय 16 वाक्य 25 तावन सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले हेर बंदेवान खाण दिवन तांकां आयकताले ते दोन एकसाने एक कठीण भुंयकांप जाली आनी बंदेसाळाचे बुन्यादच हाल्ले तक्षणच दारवटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदेवानाच्यो सांकळी तुटून पडल्यो बंदेसाळाचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेसाळाचे दारवटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदेवान सक्कड चुकोवन धांवल्यात म्हणून चिंती लागलो देखून आपली तलवार काडून
तो आपलो जीवघात करचार आसलो तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हळे तुज्या जिवाक कांय वायट करन केनाका. आमी सकड हांगाच आसाव. बंदेसाळ्याच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर दाबून थरथरून पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडन तांचे लागीं ताणें विचारलें, माणेस्तनो बाचाव जावंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर बावर्त दवर, तोबळ तूं बाचाव जातोलय, तुजें घराणें बाचाव जातलें. दायकन बसया. मगाच्या भावा भयणीनो, आमी हांगासर विविध जाग्यांतावन आयल्या. कित्या खातीर आयल्या? आमकां आज इल्लोसो वेळ आसा, पुरसोत आसा, कांय काम ना म्हणून आयल्या हांगी? या घरा येयल्लें सडीत काम आसा देखून आयल्या हांगी? थोडे बडे तशें जाता. एक स्त्री मस्त कडेन रेतीर एक नोवेनाक सुकणातली भारी भक्त आनी इगर्जेंत ती मागणें करताली. आनी इगर्जेक आयल्या उपरांत त्या दिसा आनी कडेन नोवेन आसल्यार रेतीर आसल्यार थंय बेताली. म्हाका अजाप जातालें, कित्याक ही सगळ्यांनी वेता? मागीर घराक येदाळ आसता ही. मागीर पळयत आसतना घरा तिची सासू माय न्हिदलेले आसा. घरा उरल्लीं आसात न्ही तिची साकरी करूंक. हिणें घरा गेल्यार तिची साकरी करचें पडटा. देखून बेस्ट कालें म्हळ्यार आमी थंय नोवेनाक येचें, हांगा रेतीरेक येचें. त्या खातीर आमी हांगासर येवंक ना. आमी हांगासर आयल्या देवाक मेळोवंक, जेजूक मेळोवंक, ताची स्तुती करूंक. तर देवाची स्तुती करचें म्हळ्यार कितें? देवाची स्तुती करचें म्हळ्यार कितें? आमकां कोणीय कांय इल्लोसो उपकार करीत जाल्यार आमी मस्त पुगारता, वयर दवरता. गेले त्या हप्त्यांत एकलो व्यक्ती आयलो, मस्त भारी म्हणालो, बरें करतात फादर तुमी, भारी मागणें करतात आनी मिशांनी बरें जाता, कामां करतात, तें करतात, हें करतात, मस्त म्हणालो. हांव चिंता वो कित्याक अशें म्हणटा? हांवें विचारूंक ना ताचे कडेन हांव कितें करता म्हणून, वो कित्याक अशें म्हणटा? ताच्या उपरांत म्हणालो, फादर एक LIC आसा, तुमी एक LIC केल्यार बरें आसलें. हां, सकडी जाल्या उपरांत कित्याक पुकारचें? कांय तरी एक बेनिफीट मेळोवंक आसा. जावं पुरो आमी कोणी आमी खंय वचून कितेंय आमकां गरज आसतना आमी त्या व्यक्तीक वयर दवरता, पुगारता. तशें हांगासर कांय इल्लेशे आमकां उपकार मेळचे, देवान कांय तरी करीचें देखून आमी ताका वयर दवरूंक आयल्या हांगी, पुगारूंक आयल्या हांगी, ताका पुजा करूंक आयल्या हांगी. तुका हांव व्हडली आरती करता, म्हाका मागल्लें दी. त्या दृश्टीन हांव येयल्या हांगी, खंडीत ना. आमी स्तुती करना जाल्यार देवाक उणें जाता गी. सगळो मस्त जण चिंतात. पर एकलो तरणाटो म्हणालो, फादर हांवें इतलें मागलें
देवान म्हजी मागणी आयकोना देखून म्हाका आतां पातयेनी उणें जाल्या म्हाका देवान दिवना न्ही देखून आतां म्हजो बाबार्थ उणो जाला म्हाका आतां इंट्रस्ट ना आतां मागण्यांत इंट्रस्ट ना मिसांत इंट्रस्ट ना कित्याक मागिल्लें दिवना ताका देव म्हळ्यार कोण मागिल्लें दिवचो कशें पळय मार्केटीक गेल्यार अंगडी विचारलें दितात पयशे दिवकात विचारलें दितात तशें वय एक देव कांय एक शॉप दवरन आसा मागिल्लें पुराय दिवंक पळया देवाचें चिंताप सद्दां आतांच्या लोकांक थंय आसा आमकां गरज पडटना देवा थंय येचें ताणें आमकां मागलें तेजें नंतर टाटा बाय बाय हांव आनी कडेन ट्राय करता आनी कडेन वचून हो थंय एकलो बलमेसांचो आसा ताचेर वेता नंतर आनीक इल्लेशें माटमंत्र करचें आसा थंय वेता हांगा तूं दिनाय न्हय तुजें चलना न्हय म्हाका थंय जाता पळय तर म्हाका भाव भयणो त्या स्पिरितान आमी हांगासर येवंक ना जर देवाची आमी स्तुती गायनातल्यार देव सकला पडटा काय ह्या स्तुती केल्या पर आमी ताका उगडचेल्या पळय तो वयर येता की बेलूना बरी बेलून आसात पळय वयर येता वयर वयर स्तुती करना जाल्यार पडक सकला थोडे पडे आमकां तशें घालता थोड्यांक वयर दवरचें सकला गेल्यार कांय जायना वयर दवरल्यार मात्र कायलेचीं कामां जातात वयर दवरचें पाठोसार म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणो आमच्या देवाक आमची स्तुती गरज ना तो ताचे थंय संपूर्ण ताचे लागीं कितेंच उणें ना देखून देव सांगना म्हाका येवन आराधन करा स्तुती करा म्हाका पुकारा व्हडलें सांगा म्हजे विशयांत उलया देव आपणा खातीर आमची स्तुती ताका गरज ना पूण आमी स्तुती करता जाल्यार ते आमचे खातीर देवा खातीर न्ही मस्त आमची चिंताप आसा मागणें करना जाल्यार या आराधन करना जाल्यार देव शिक्षा दिता कोण ना देखून ताका देव फाताक जाता कोण ना देखून ताका आमी इल्लेशें मागणें करया आनी मागणें करता आसतना चिंतचें देवा खुशी जाता ना मोगाचें न्हू आमी ताच्या संबंदांत वांटेली जाता आमी ताच्या महिमेंत भागीदार जाता देवाची महिमा आमकां मेळटा आमी ताची स्तुती केल्ल्यांत आमी ताच्या महिमेंत वांटेली जाता आमकां ताच्या संबंदांत वांटो मेळटा आमी ताच्या सक्तेन भरता देखून ही देवाक आमी अर्पोवचें आराधन न्ही बगार देवाक आमी वळखुवचें आराधन देवाचो मोग सांगचें आराधन देवाक लागीं सरचें आराधन देवाक आमचें जिवीत भेटोवचें ताचे उपदेश पाळचें आराधन देवा थंय विस्वासी जावं पुरो सुकाळी आनी आकाळी ताचे थंय विस्वासी रावचें आराधन तो आमकां बरें करूं या ना करूं पूण देवाक आमी सदांच सुकाळी आनी आकाळी कश्ट जावं दी ओके आमकां देवातान कश्ट मेळ्ळ्यार सुकूच कित्याक ताका वांकड्या गिटार नीट बरोवंक कळटा त्या कश्टांत हांव बऱ्यांतलें बरें दिवंक देवाक कळटा देखून त्या देवा थंय आमकां उणें पडना आमकां कश्टांतय आमकां जैत आसा संतोश आसा समाधान आसा तर असल्या देवा समोर आमी आसा आमचो मोग करच्या आनी त्याच मोगान आमकां वेंगून धरच्या ही सगळी पृथ्वी देवाच्या मोगान भरल्या सगळी पृथ्वी देवा करचिता हर एक सुकणी सांवजो देवा करचितात हर एक मनशापाळ देवा करचिता ताच्याच रितीन हर एक लोक ताका हरशिता कित्याक तो मोग जावन आसा तो मोग विस्तारता तो वाडत वेता तो पृथ्वी भरता कशें पळय खाजरी जोडे तांचो मोगाचें फळ जावन भुरगीं जल्मतात ते भुरग्यां थंय वाळटा तशें देवाचो मोग तो आमचे थंय वाळोवन आसा तो हर एका दिसा नवो हर एका दिसा आमकां जीव भरता तसलो देखून असल्या मोगांत आमी सगळां मेळोन आसा
ह्या मोगांत आमी सोम्या थंय येता ह्या परवशांत ताचे थंय येता आनी ताचें आराधन करचें म्हळ्यार तो आमचो रचणार आमचें म्हणलें खंय ना आमी हांगाचो स्वास घेता तो स्वासय आमचो न्ही ही सगळी पृथ्वी आस्तबदीक आमचें न्ही ही कूड लेगून आमची न्ही सोम्यान आमकां दिल्ली वो जीव आनी आत्मा आमचो न्ही देवाचें आमचें म्हणलें कितें एक उपकारी काळजान देवाची स्तुती करचें जावंक पुरो आमकां एकलो व्यक्ती मस्त बरें करता आमकां सांगचें म्हणना ताका देखतानाच आमच्या तोंडांतल्यान येता थँक्यू मस्त देव बरें करूं कितलो उपकार बावडल्यार पावना थँक्यू म्हणून कित्याक तो उपकार तो आदार आमी भोगला देखून आमकां कोणी सांगचें म्हणून आमच्या तोंडांतल्यान येता तें स्पॉन्टेनियस येता देखून देवान आमकां सगळें दिलां देखून ती मोगाची स्तुती तें आराधन मात्र आमचें जावन देवाक आमी दिवयेच देखून आज ताच्या सदरे मुखार आमी आसतना ताका आमी वळखून घेत आसतना ताच्या महिमेंत वांटेली जाता आसतना आमी संतोश पावया कित्याक देवाचें उतर आमकां म्हणटा उगडापण ग्रंथांत 4 अध्याय 16वें वाक्य सर्वेस्परा आमच्या देवा तुका फावो महिमा मान आनी पदवी तुवेंच सर्व वस्तू रचल्यात कीर्तन 100 पयलें वाक्य म्हणटा पृथ्वीच्या सर्व लोकांनो संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया ताच्या समोर येता आसतना आमकां संतोश जाता दादोसकायेन देवाचे दूत इसायाचो ग्रंथ म्हणटा देवाचे दूत 6व्या अध्यायांत पयलें वाक्य तांव 4 चौथ्या वाक्या पर्यंत देवाचे दूत निरंतरी देवाची स्तुती करतात निरंतरी ताची स्तुती करतात देखून आमी देवाच्या मोगान बरोवन आमचें काळीज ताणें केल्ले उपकार नियाळन संतोशान आनी बरोल्ल्या काळजान कशें मोरये मायेन संतोशान आत्म्यांत आनी कुडींत मोनांत आनी सक्तेन देवाची स्तुती गायली तेच सक्तेन आमी आतां देवाची स्तुती करया गाव्यां गीत देवा तुजी स्तुती करता उबे रावया आनी संतोशान गावया देवा तुजी स्तुती करता तुजे समोर आमी आसा तुजे समोर आमी रावता तुजे समोर आमी जियेता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसा पर्या तुज्या रसांत पावता पर्या म्हजो जीव आसा पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता दैविक सोगदान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन हांव गायता दैविक सोगदान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन हांव गायता असो जीव आसता पर्या तुज्या रसांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुज्या रसांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा
देवा तू समो करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता. जोबा बरी हांव स्तुती करता, दावीदा बरी हांव आसता आसता. जोबा बरी हांव स्तुती करता, दावीदा बरी हांव आसता आसता. असो जीव आसता पर्या, तुझ्या रसांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसता पर्या, तुझ्या रसांत पावता पर्या. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता. मरिये बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता. मरिये बरी हांव स्तुती करता, पावला बरी हांव मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्या, तुझ्या रसांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसता पर्या, तुझ्या रसांत पावता पर्या. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समो करता. म्हजो जीव आसता पर्या, तुझ्या रसांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसता पर्या, तुझ्या रसांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या. Alleluia, 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 alleluia. हालेलुया हालेलुया या घडये तुझ्या स्पर्शनामका बरो तुझ्या पवित्र नामाच्या शक्तीनं परमायता आम्हा समेस्तांक तुझे दैविक सखत या घडये वेडो घालो. तुझे सखत आमकां आत्मीक सुटका दिव. आमच्या अंतस्करणाचो सकट काळोख पयस करो. सोम्या तुझे घटाय आमकां मेळो. या घडये हात उबारून ताळयो पडून बोबाट मारून तुझे स्तुती करूंक आमकां फावो जावं. सरपडोन प्रणिपात करून आमचे जिवीत तुझे मुखार खालते करूंक आमकां फावो जावं. या घडये तुझ्या पवित्र नावाच्या शक्तीन आमची पिडा शिडा गोड जावं. मोठी गुजवाड मेळो. समाधान आमकां मेळो. हालेलुया 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 हालेलुया. So praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखन बसा. मग चनो एक दीस साबार गांवचे गावपी एका वेदीचेर सांगता मेळटात. ते देवाची स्तुती गायतात आणि असे तांचे प्रदर्शन ते दितात.
तांचे पैकी 60,000 जाणांनी द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, सोमी म्हजो गोळी म्हणलें गीत गायलें. मस्त जाणांनी तें गीत गायलें जाल्यार एक गावप्यान तें गीत गायता आसतना लोकांक इतलें बरें लागलें की तांणी म्हळें वन्स मोर वन्स मोर वन्स मोर म्हणून बोबाटलें. परतून तें गीत तांकां आयकूंक जाय. त्या गावप्यात हांव परतून गीत आयकूंक जाय. आनी परतून तें गीत ताणें गायलें. तेन्ना खुशी नासल्या हेर गावप्यांनी ताका विचारलें, आळे आमी हें गीत गायलें, लोकांनी कित्याक वन्स मोर म्हणूं ना? तुवें गायता आसतना तांकां कित्याक वन्स मोर जालें? तेन्ना तो म्हणलो, यू नो द हिम बट आय नो द शेपर्ड. तुमकां गीत कळीत आसा खरें, पूण म्हाका गोवळ्याची वळख आसा. यू नो द हिम बट आय नो द शेपर्ड. म्हाका गोवळ्याची वळख आसा. वैमगाचे न्हू, खंयच्या स्पिरितान आमी देवाची स्तुती करूंक जाय. देवाचे उतर जुवांच्या वांजेलाचो अध्याय 20:3 वाक्य म्हणटा, खऱ्या आराधकांनी अज्ञान आनी सतान आराधन करूंक जाय. हांवें एक थोड्या दिसां आदी एक वॉट्सॅप विडियो पळयलो. तातूंत एक इस्कॉलाचे टिचर खंय भुरग्यांक खेळोंक आपोवन येलां आनी भुरगीं खेळटा आसतना तेजे इस्कॉलाची ही कोर्टाच्या भायर रावल्या आनी डान्स कर म्हणल्यार बरी भुरग्यांक थंय दावा हांगा दावा थंयसर करा असं करा. ती हांगासर नाटकत्त दिसो सगळीं बुडोवन गेल्या, सगळ्यांनी रेकॉर्ड केला. तिका खबर ना. ती थंय कळा हें कळा खामा दावा थंय सोंडी नाकात हांगा सोंडी नाका कमॉन कमॉन म्हणून ही एनकरेज कर तांकां एक उत्साह दिता पळयल्यार ही सगळे ग्रावंड ही नासता. कित्याक ती सगळी त्या गेम्सान बुडोवन गेल्या. तिकाच तिने विसरोवन सोडलां. देखून जेजू म्हणटा आमी देवाचो मोग करतना ताका आराधन करता आसतना कशें करीचे? सगळ्या तुज्या आत्म्यान, तुज्या आत्मीक सक्तेन, सगळ्या तुज्या मोनान, तुज्या सगळ्या जाणवायेन, सगळ्या तुज्या काळजांत, तुज्या सगळ्या बोगणांनी, काळीज बोगणांचे एक आसन म्हणटात, सगळ्या तुज्या बोगणांनी आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या कुडींत देवाचो आराधन करचें. म्हणजे आमकांच त्या आराधनांत बुडोवचें. देवा मुखार येता आसतना ना भिरांत आमकां, ना टेन्शन, सगळें आमी दिगे दवरचें. आनी देवाचें आराधन म्हळ्यार सगळीं आमचें जिवीत तातूंत आसा. थोडे फावटी कुटुंबांत मागणें करतना आमी जाणाव आमचें मागणें कसलें जाता म्हणून एक एकलो एक एक कामार बिजी आसता. तोंड एक कडेन आसता, मोन आनी एक कडेन आसता, ओत्मो आनी खंय आसता. एक दीस तशेंच घडलें. खंय एकली बायल मनीस इडल्यो करना आसली. ती सोम्याच्या बुडयान मोरयेक इजबी हाडली मनशाक ही म्हणाली खंय सोम्याच्या बुडयान मोरयेक इडली हाडली म्हणून. आनी भुरगीं इडल्यो खावंक राखून तारली. तांणी दक्षिण जाप दिली आनी ती मोरयेन कडयेन बडून केली म्हणून. पळय आमचे मागणें थोडे पडी कितें कितें जावंक पावता. कित्याक आमचें मोण, आमचें काळीज वेगवेगळें आसता. या आमचें तोंड एक कडेन आसता, आमी आनी एक कडेन आसता. अशें एक दीस एका स्त्रीयेक एक स्वप्न पडलें. दर्शन मेळ्ळें. ती सर्गी पावल्या भाग्यवन स्त्री सर्गी पावण थंय तावन सर्गींच्या दारवट्या लागीं पळोवन तिळण पळयता सकला सक्कडी मागतात. तोंड हालल्लीं दिसतात. तिणें विचारलें सांग पेद्रो लागीं, हाळे ती सक्कडी मागतात न्ही, तोंडां बरें हालतात, पूण मागीर हांगा कित्याक आयकना?
सांत पेद्रो म्हणालो की तांणी मागतात वय पूण तांचें काळीज मात्र तांचे तोंड पयस आसा. तांच्या काळजांत मोणांत आत्म्यांत मागणांत ती तोंडान मात्र मागता, देखून तोंड मात्र आल्लें दिसता, तांचो आवाज हांगा पावना वय. देखून आज आमी देवाची स्तुती करता आसतना सगळ्या मोणान काळजान सक्तेन आनी आत्म्यान ताची स्तुती करूंक आसा. आमीचं नांव आमचें कम्युनिकेशन तोंडांत उलोवचें 20% मात्र, आमी 20% मात्र तोंडांत उलयता, पूण 80% आमची बॉडी लँग्वेज उलयता. बॉडी लँग्वेज आमी तोंडांत कम्युनिकेट करचे 20% मात्र, आमची बॉडी लँग्वेज 80%. देखून आमच्या तोंडान मात्र न्ही, सगळ्या कुडींत देवाचें आराधन करूंक आमकां जाता. देखून खंयच्या रितीन आमी आराधन करता, आमी आराधन करता देवाक स्तुती गितां गावून. स्तुती गितां गायता. कित्याक गितां गावची? संतोशाची. आमच्या घरांनी संभ्रम आसल्यार आमी पदां म्हणटा, कॅसेटी घालता, नाल्यार बोर जाता. कळ्ळें? संभ्रम म्हणटाना थंयसर स्तुती गितां आसात, संतोश आसा, आनी विविध कॅसेटी घालून तो संभ्रम आमी पसारता. तेच परे देवा मुखार येवचें सामका संभ्रम, संभ्रमांतलो संभ्रम, व्हड संभ्रम देवाच्या सदरे मुखार येवचें, आनी तें व्हडलें फेस्त आमच्या जिविताचें. देखून आमी आमच्या काळजांत गितां गायता. थोडे बडी घरांनी बसून पदां म्हणटात, सक्कडी बसून कुटुंबाचे संतोशान. थोडे फावटी इल्लेशें घाल्यार बरीं पदां येतात न्ही गे वय. अशें पूण आमचो संतोश व्यक्त करूंक, संभ्रम दाखोवंक आमी संतोशाचीं गितां गायता. देखून हांगासर आमकां गितां गावंक अवकाश आसा. किर्तन 140:9 पयलें वाक्य म्हणटा, हालेलुया सर्वेस्पराक नवें गीत गाया, भक्तांचे सभेन ताची स्तुती करा. देखून आमी मोरये माये थंय पळयता, तिका इतलो संतोश जालो की देवा थंय ती स्तुती गीत गायता, तिचें भजन करता, देवाचें व्हडपण वाखाणटा, व्हड संतोशान देवाची स्तुती करता. देखून किर्तन 100 पयलें वाक्य, पृथ्वीच्या सगळ्या लोकांना संतोशान सर्वेस्पराक गितां गाया, ताका गितां गाया, ताची स्तुती करा. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र 3 अध्याय 16 वाक्य आमकां म्हणटा, किर्तनांनी गितांनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत देवाक अर्गां दिया. देखून आमी संतोशान गितां गावन देवाक अर्चयता. आमी सांगता ताळयो पेटता. हांगासर आमी ताळयो पेटल्या. आतां गीत गायता आसतना ताळयो पेटचें कसलो संकेत? केदळ आमी ताळयो पेटता? एक संतोश जाता आसतना. दुसरें कोणी माणसो व्यक्ती येता आसतना आमी ताळयो पेटता. सांगाचें म्हणना आमकां ताचेर गौरव आसा, मान आसा, आमी ताळयो पेटता. जावं पुरो हेरांनी उलयल्लें आमकां बरें जालें, भारी काळजाक लागलें, परतून ताळयो पेटता. सांगाचें म्हणना थोडे फावटी ताळयो पेटा म्हणोचें, म्हळ्यार बरें जायना जाल्यार ओगीच बसतात. ताळयो पेटा म्हणोचें. पूण आमकां बरें जाल्यार कोणें सांगाचें म्हणना, लोक तक्षण ताळयो पेटता. तो मान, तो गौरव, तो संतोष, ते अभिमान काळजाक लागलें. गौरवाचो संकेत, गौरव दिवचो, उत्तेजन असो. आमी जावं पुरो आमचें भुरगें स्टेजीर परफॉर्म करता, आमकां ताणें थंयसर प्रदर्शन दितना ताका एनकरेज करता. या आनी कोणाक मुखार येता आसतना एनकरेज करता. जावं पुरो आतां कॉम्पिटिशनां रेडी रावल्यात, आमकां जाय आसल्या व्यक्तीक आमी सांग थाळयो पेटोवन खमॉन म्हणटा. उत्तेजन असो संकेत. देखून मोगाच्या भाव भयणो, आमी हांगासर बेश्टे थाळयो पेटिना, भगार देवा मुखार येता आसतना आमकां गौरव मेळटा, देवाक आमी मान दिता,
देवाक आमी वळखता आनी ताचे तावन आमी प्रेरान जोडता देखून ताचे तावन आधार जोडता देखून आमी थाळयो पेडटा व्हडा संतोशान कीर्तन 47 ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ म्हणटा सोमेस राष्ट्रानो थाळयो पेटा जयकार करा तुमच्या रायाक पळय आमी थाळयो पेटून व्हडा संतोशान देवाक वळखता गौरव दिता मान दिता ताचें उतर आयकूंक आमी आमकां आसात आसा ताका आयकूंक आमी आयल्या ताचे संगत रावूंक तो जावन आमचो गौरव तो जावन आमचें एनकरेजमेंट आमकां पडलेल्या उखलूंक तो आधार देखून आमी तितले मात्र न्ही व्हड बोब मारून ताची स्तुती करता थोड्यांक जायना बोब मारल्यार न्ही गे थोड्यांक जायना पूण देवाचें उतर म्हणटा उगडपण ग्रंथांत 19 अध्याय 16वें वाक्य म्हणटा तेद्वा एक व्हड जोम्यान बोब घालता त्या थाळ्या बरी उसामाळ दर्याच्या घाचे बरी गडगड्याच्या आवाजा बरी थंयसर सर्गी देवदूत देवाची परसा देवाक सर्गी आराधन करता सर्गी खंडपडे बोब आसा गय हांगासर प्रॅक्टीस केल्या बरें देवाची स्तुती गावचें व्हडा थाळ्यान देवाक व्हडलें मधूर संगीत जाय जें म्हण आमकां कितलें कळीत आसा तितलें पूण व्हडा थाळ्यान आमी खेदळा गीत गायता व्हडा थाळ्यान आमी खंय आमकां एक कितें म्हणटात सडन संतोश जालो तोंडांतल्यान उद्गार येता बोबाडता जावं पुरो एक मॅच जिखले मॅच थंयसर कली बोबाट 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 आवाज तो आवाज मधुर जायचे म्हणना तो संतोषाची बोबाट जयकाराची बोबाट देखून कीर्तन 47 पयलें वाक्य म्हणटा उल्हासाचे बोबेन देवाक जयकार करा उल्हासाचे बोबेन परत कीर्तन 75 पयलें वाक्य म्हणटा तुका अर्घ दिता देवा तुजें नांव व्हडा थाळ्यान उलो मारता तुजी स्तुती करता व्हडा थाळ्यान बोबाट मारून हालेलुया म्हणटा आमी नेंगी हालेलुया हालेलुया म्हणटा वो उद्गार बेश्टें तरी आमी बोबाडचे न्ही आमच्या काळजांत जावन येता कित्याक देव आमची विक्ट्री देवा थंय येता आसतना आमकां इतलो संतोश जाता की तो दामून दवरूंक जायना दामून दवरूंक जायना देखून सिराकाचो ग्रंथ म्हणटा 43 अध्याय 28 वाक्य म्हणटा ताची स्तुती करूंक जाय पुरतें बोळ आमकां खंय तावन मेळत आमकां बोळ आसा गी आमची बोबाड ती पावता गी कित्याक तो महान आपल्या सगळ्या कृत्याप्रास व्हरतो तो असल्या देवाक आमी कितली बोबाट मारून अर्चिल्यारी पावना ताच्या मुखार येता आसतना आमी हालेलुया म्हणून बोबाट घालता देवाचें नांव वर्सिल्लें जावं प्रेज द लॉर्ड म्हणटा हालेलुया कित्याक तें आमकां दादोसकाय दिता तें आमकां संतोश दिता तें आमकां जैत सोड दिता आमचें जैत तें जावन आसा देखून आमी बोबाडटा देवा मुखार दिमी घालून नमस्कार करून आमी ताची स्तुती करता दिमी घालची कोणी रेडी कोणा मुखार दिमी घालूंक थोडी घालतात भुरगीं पळय आवय बापाय मुखार दिमी घालतात थोडे फावटी आनी वडिलां येता आसतना दिमी घालतात जावं पुरो आमी कुमसाराक येता देवाचो प्रतिनिधी आहा देवा मुखार आमी दिमी घालता कित्याक आमच्या मुखार आसलो ताची वडवीक आमी वळखून घेता तो महान आमी कांय न्ही आमी कितेंच न्ही देखून एका व्यक्तीचे वडपण वळखून ताच्या मुखार खाल जावचें जावन आसा दिमी घालचो गुर्तू देखून कीर्तन 95 वाक्य आमकां सांगता येया मान बागोवया सरपडुया आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिंबी मारुया ताच्या मुखार येता आसतना आमी दिंबीर पडता
ताच्या मुखार येता आसतना आमी समजत आमी कांयच न्ही. थोडे फावटी आमी चिंतचे आसा आमी व्हडले मनीस म्हणून, व्हडले मनीस आमकां सगळ्यांनी सलाप मारीचे म्हणून. आमचे लागीं मस्त पयशे आसात, आस्त बदीक आसा, आमचे आमचे मस्त डिग्री आसात, शिकलां, देखून हांव व्हडलो मनीस. आमचे लागीं पयशे आसल्या पटा, आस्त बदीक आसल्या पटा, डिग्री आसल्या पटा आमी व्हडले मनीस जायना. आमी हेरांक व्हड करतना आमी व्हडले मनीस जाता. हेरांक व्हड करचो मनीस व्हडलो. आमची आवय बापाय व्हडली, आमकां तांणी व्हड केलां. कोणी म्हजे लागीं तें आसा हें आसा देखून हांव व्हडलो जायना. एक 6 जाणां तूं व्हड करताय की. बरो लिडर कोण? लिडर मस्त नात. टॉम, जॅक एंड हॅरी आसात लिडर, पूण बरो लिडर कोण? हेरांक लिडर करता तो खरो लिडर. हेरांक व्हड करता तो. आमच्या सोम्यान आमकां व्हड केला मात न्ही, आमच्या माट्टाक तो देंवता. तो देव तो, पूण आमच्या माट्टाक देवून आमकां देवपणाक उबारता, आमकां व्हड करता. देखून ताच्या मुखार आमी दिंबेर येता, सरपडता, ताका आराधन करता. दिंबी मोडून साष्टांग प्रणिपात करून नमस्कार करून ताची स्तुती आमी करता, कित्याक व्हरतो तो देव. ताचे मुखार कितेंच व्हडलें न्ही, कित्याकच मोल ना. आमी हात उबारून देवाक आराधन करता. हात उबारचे. थोड्यांक मस्त कश्ट जाता हात उबारूंक, व्हड ना. थोड्यांक कांय बादाक ना, उबारचें म्हणून सांगचें न्ही, सकाळांनी उबारचें म्हणचें न्ही. कोणाक जाता तांणी हात उबारून देवाक, ताका स्वातंत्र्य आसा हर एकल्यांक. पूण हात उबारचो म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू. हात उबारचें म्हळ्यार कितें? एक भुरगें आवयक या बापायक पळयतना पयलें खाल करता, हात उबारता, तसो संकेत केलो म्हाका वयर उखल म्हणून. म्हाका वयर उखल न्ही गी, म्हाका वयर उखल. दुसरें, आतां एक मिलिटरी आनी एका मिलिटरीच्या वयर जैत जोडटा आसतना चलवतना हात घुलतात. हाचो गुर्तू आय सरेंडर, हांव शरणागत जाता. कोणी पळय हात उखलचो म्हळ्यार हांव शरणागत जाता. देवा मुखार हात उखलचो म्हळ्यार कालें, देवा हांव तुजे मुखार शरणागत जाता. आय सरेंडर, आय सरेंडर. तूं व्हडलो देव, हांव न्ही. आय सरेंडर. म्हाका तुवें व्हड करीचें, म्हाका तुवें व्हड करचें. देखून हांगासर आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत हात उबारचें. निर्गमन ग्रंथांत 17वो अध्याय 11वें वाक्य, थंयसर मोइसे हात उबारून धरता. केदना हात उबारून धरता पळय आनी मागता, देवाची स्तुती करता, तेदना इस्रायल झुजांत जिखतात. केदना हात सकयल घालता, इस्रायल झुजांत चलवतात. देखून हात उबारचे जावन आसा जैताचो संकेत. जैताचो संकेत वय देव आमचे पक्षेन रावनचो संकेत. देव आमचे पक्षेन आसा. देव आमकां जैत जावन आसा, आमचे जैत जावन आसा. देखून हो जैताचो संकेत देवा मुखार. देखून किर्तन 141 दुसरें वाक्य, दुंपा बरी म्हजे मागणे तुजे मुखार सोडून दी देवा, म्हजे उबारलेले हात तुजे मुखार सांजेची भेटवणी बरी जावं. एक सॅक्रिफायस हो. तितलें सुलाभ ना हात उखलूंक, मस्त कश्टात. हात उखलून देवाची स्तुती करूं म्हळ्यार सॅक्रिफायस भेटोवचो.
आम्ही सॅक्रिफीस भेटयता युक्रिस्त तो श्रेष्ठ सॅक्रिफीस बलिदान आणि देवाची स्तुती करचे आमच्या सगळ्या शक्तीन आत्म्यान मनान आनी काळजान हात उबारून स्तुती करचे म्हळ्यार आमी सॅक्रिफीस भेटोवचो देवाक. तर मोगाच्या भाव भयणो किर्तन 150 तिसरें वाक्य आमकां म्हणटा आमी कोंब फुंकून विणे वाजोवन किन्नऱ्यो वाजोवन नाचून ताची स्तुती करता नृत्य करून. आमच्या देवस्तुतीनी चड डान्स आमी करिना. देवस्तुतीचे नियम आसात एक एका जाग्याक सरी जावन संस्कृतेक सरी जावं पुरो आफ्रिका गांवांत आनी गेल्यार थंय सगळे मीस डान्स करतात कित्याक ती तांची संस्कृती तांचें कल्चर. पूण आमी वाजंत्रां वापरता जावं पुरो किबोर्ड वापरता गिटार वापरता किन्नारी वाजोवन म्युजीक करून आमी देवाची स्तुती करता. थोडे फावटी जावं पुरो पयल्या कुंभाराचे भुरगीं पयल्या कुंभार आसतना डान्स करची चूक तो अर्थ कितें देवा मुखार आमी डान्स करून वेता. देवा मुखार आमी वेचे संतोशान देवाक आमी स्विकार करूंक वेता. पळय दावीद रायन किर्तन गावन नृत्य करून डान्स करून देवाची स्तुती गायली. थोड्यांक तें बरें लागूना ताच्या पत्नीक बरें लागूना पूण तो बाकी करिना तो संतोशान तो नृत्य करता आनी देवाची स्तुती करता. तर असल्या आमच्या देवा मुखार आमी सगळ्या कुडींत सगळ्या मनांत सगळ्या काळजांत सगळ्या आत्म्यान ताची स्तुती करता. आमची स्तुती आमी स्तुतींत बुडोवन वेता कित्याक आमकां देवा थंय येता आसतना समजता आमी कांय न्हय तो सर्व जावन आसा सर्वस्व जावन आसा. देखून ह्या आमच्या देवा समोर आमी स्तुती गितां गावया उबे रावया. आराधना नमना म्हणलें गीत संतोशान आमी गावया आनी आमच्या काळजांत हांव मनांत हांव सक्तीन व्हडा थाळ्यान देवाची स्तुती करया. आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे सर मान नामान फावो जाल्ल्या देवाक आराधन करया. तूं कित्या जावन आसा तो सागर तो काकुळतीसो तो महिमेचो तो बोंदेर तो महिमा आनी पदवी ताका फावो ह्या खातीर ताका आराधन करया. 530 आराधना नमना आराधना नमना आराध्य घे अभिजात घे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य घे अभिजात घे आराधना नमना आराधना नमना ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ ಏ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಏ ದೇವಾ
ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಹೋ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಹೋ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಅಲ್ಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ 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 ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ 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 ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. वो पवित्र यीशु तुझे मगा सर पड़ता हूँ या घड़िए तुझे पवित्र नावाला में मांगता हूँ यीशु और ये क्लांगा सर तुझे दैविक स्पर्शन बरो आप और यीशु सर वाक्य तुझे वो पवित्र आतानी तू गुण कर सर्व पीडे शुद्धते सर्व तुझे आत्मिक पद्मसंते तुझे काळो गंतले सर तुझे गंदी बेसरांतले आणि सर तुझे वाईट सवयांतले तांणी तेंते सवंतले राखून वर यीशु सुटका दी यीशु आपोड यीशु हालेलुया 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 यीशु हालेलुया यीशु हालेलुया आपोड यीशु प्रेज यू जीसस हालेलुया यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया थैंक यू जीसस praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Organ Jesus. Organ Jesus. Oglab Jesus. Mahima Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Bosha. सोम्यामकार खऱ्या काळजान आमी येवच्याक ताची खाकुळट आमी मागया सोम्या म्हजी खाकुळट कर सदांच तुजो मोग बगूंक तुका विधेय जावंक खऱ्या काळजान तुजी स्तुती करूंक म्हज्या जिविताचे सर्व कायदे तुज्या कुशे प्रमाणे पाळूंक
सर्व वाईटांतल्यान सुटका सोडूंक सर्व बेजबाबदारीतल्यान मुक्त जावंक सदांच तुका विधेय जावंक पातकाच्या संकळीतान सुटोवंक एक पवित्र आनी समर्पीत जिणे जियोवंक तुज्या उपादेशांक विधेय जावंक तुवें दिल्ल्या वाटेन चलोवंक तुजें व्हडपण मानून घेवंक आमचो स्वार्थ अहंकार सडोवंक राग द्वेष परीकपण पयस करूंक सदांच तुजो मोग करूंक आनी तुज्या उतरां प्रमाणे चलोवंक खऱ्या काळजा मनान आनी सक्तीन तुजें आराधन करूंक हर एकल्यांक तुका साक्ष कशें आमचें जिवीत तें जियोवंक सदांच तुजो मोग कर जियोवंक मागण्याक सुडसुडीत जावंक प्रामाणीक काळजां तुका सोदूंक आनी सदांच आमचे आत्मीक कायदे पाळूंक सोम्या थंय आमकां आसा जिविताची बर्थी तो आमचो मोग करता आमी कितें जावन आसा त्या खातीर आमच्या लागीं कितें आसा त्या खातीर न्ही आमी कितें जावन आसा आमी सर्व देवाचीं भुरगीं ताच्या मोगाचीं हाताचीं कृत्यां आमी जावन आसा देखून आमी जाणां खंय पयशे मेळ्यांत पडल्यार आमी ते मेळ्ळें जालां म्हूण उडयना कित्याक ताचें मोल उणें जायना आमकां गोत आसा आमकां कळीत आसा त्या पयशाचें जावं पुरो 500 नोट 1000चो 2000चो मेळ्यांत कितले गलीज पडल्यार आमी ते विंचता कित्याक ताचें मोल उणें जायना तशेंच देवा मुखार आमी कितेंय वायट केलां जाल्यार कितेंय देवाक दुखयलां जाल्यार तो आमकां आमचें मोल उणें जायना तो आमकां पयस करिना पूण आमकां तो नितळ जावंक पवित्र जावंक परत ताच्या जिवान बरोवंक तो आपयता तो अवकाश कर दिता कुमसाचो सक्रामेंत देवान आमकां दिल्लें व्हडलें देणें आमी ताचें मोल कितें म्हूण समजल्यार कित्याक आमी कशेंय आशेत पूण कुमसराच्या सक्रामेंतान येता आसतना देवाचें मन घडटा तो आमचे खातीर कितेंय करूंक तयार आसा म्हणलें कुमसराच्या सक्रामेंतान कळटा देखून मोगाचें न्हू देवा मुखार येताना आमचें काळीज आमी तें देवाक दिवंक आसा तें नितळ सांबाळूंक आसा देखून ताणें आमकां वाट करून दिल्या कुमसराचो सक्रामेंत ह्या सक्रामेंतांत आमी देवाक मेळटा आमचे पातकां बोगसतात मात न्ही पातकां करनासतना जियोवंक बळ मेळटा सखत मेळटा देखून कुमसा सक्रामेंत आमी कित्याक घेवचो आमकां पातकाचेर झुजोवंक वायटाचेर ताळण्यांचेर झुजोवंक बळ मेळटा सखत मेळटा पयलें देखून आमी कुमसार जावचें आज आमकां देवा मुखार आसतना देव आमचो मोग करता म्हणलें दाखयता कितलो मोग करता देव आमचो इतलो देव आमचो इतलो मोग करता म्हणून दाखयला कुर्सार देवा एकल्यान विचारलें कितलो मोग करता आमचो इतलो मोग करता असल्या देवा मुखार आमी सदांच मोलादीक एकल्या कलाकाराक ताच्या कलाकृती विशांत दुबावकय देव ताचो मोग करता म्हणलें एक ताका दुबाव तो देवाचेर पातयेनातलो ताका देव कशें मोग करता कितलो मोग करता म्हणल्या विशांत ताका एका याजकाची गेलो खंय आनी म्हणालो की म्हाका देवाच्या मोगा विशयान दुबाव आसा देखून ताणें विचारलें आतां तुवें मस्त पिंतुरां सोडयल्या न्ही थोडीं पोरणी जाल्यांत थोडीं मेळ्ळीं जाल्यांत थोडीं
तितलें आकर्शीत ना तो पेंट तसो डल जाला तुका लागीं उडयताय कितें म्हण ना म्हजी हर एक कलाकृती म्हाका मोगाची हांव ती उडयना हांव दवरतां ताका मोल आसा कितल्या कश्टान हांवें केलां हां ताका म्हणलो ही देवी तशेंच आमी हाताचीं ताच्या साताचीं कृत्यां ताणें आमकां सोडयलां तो आमची जतन घेता देवान आमकां रचलां मात न्ही आमी म्हणटा देवान आमकां रचलां देवाचें काम आखेर जावना तो आमकां रचूनच आसा आमच्या जिविताच्या आखेर पर्यंत तो आमकां नवें नवें रूप दिता देखून ताचे रचनेचें काम एकच फावटी न्ही तें आखेर पर्यंत तो आमचो रचणार तो आमचो सांबाळणार सोडवंदार देखून असल्या देवा मुखार आमी आसा सगळें आमी ताच्या मुखार मोलादीक आनी ह्या खातीर आमी ताची स्तुती करता कित्याक तो आमकां सांबाळटा सगळें आमचें कितें आसा तें ताचें देणें जावन आसा ह्या खातीर ताची आमी स्तुती करता स्तुती केल्ल्यान आमकां कितें मेळटा खल फळ आमकां मेळटा कितें जाता स्तुती करता आसतना देवाचें उतर आमकां सांगता स्तुती केल्ल्यान आमकां सुटका मेळटा बंदडीत सुटका जावं पुरो पावल आनी सिलास आमी वाचता धरून तांच्या कृत्यांत 16 अध्याय 25 वाक्य ते थंय सांकळींनी तांकां बांदलां आनी ते निरंतर देवाची स्तुती करता आसतना तांच्यो सांकळी तुटून पडल्यो दानियेल प्रवादीचें पुस्तक 16 अध्याय आमी वाचता थंयसर दानियेल प्रवादीक तो निजा देवाचें आराधन करता रायाचें आराधन करिना म्हणल्या खातीर देवाची स्तुती करता रायाची स्तुती करिना म्हणल्या खातीर ताका सिंहाच्या धुलींत घालो आनी चकड्यान चिंतलें त्या सिंहान ताका मूग दिलो म्हणून क्रूर मनजातीन ताका खावन मूग दिलो म्हणून पूण दानियेल प्रवादी निरंतर स्तुती करनासलो आनी तो राय वचून पळयतना हाका कांय जावना दानियेल कितें जालें वय हांव स्तुती करता आसतना देवाच्या दुतान येवन त्या क्रूर मनजातीची तोंडां धांपलीं ताका ग्रासूंक शकलें ना पळय डेलिव्हरन्स आमी आराधन करता आसतना आमकां सुटका मेळटा दुसरें आराधनांत देवाचो अभिशेक आमी जोडटा सर्वेस रायांचें दुसरें पुस्तक 3 अध्याय 15 वाक्य आमकां पवित्र आत्म्याचें अभिशेक लाभता आराधना मुखांत्र देवाची देणी आमी जोडटा निरंतरी देवाच्या सक्तीन आमी बरता जेरेमियाचो ग्रंथ 17 अध्याय 14 वाक्य म्हणटा आमी गुण जाता आमची पिडा शिडा गुण जाता देवाची स्तुती करता आसतना निरंतरी आमकां कळीत आसूं या ना आसूं आमकां पिडे शिडेतावन मुक्ती मेळटा आमचे थंय आसले बंदपास ते पयस वेतात कसलेय आमच्या जिवितांत ब्लॉक आसूं दी कसलेय समस्या आसूं दी ते कोसलोन पडतात कसलो केदो व्हडलो पर्वत समस्यांचो जाल्यार हिमा बरी करगता देवा मुखार हांव जाणा एका ह्या जागाचें बायक एक्सिडेंट जाल्लें एक्सिडेंट जाता आसतना तो हांगा बिदार गांवांत तो हाडूंक म्हूण गेलो पुलिसांनी व्हेल्लें तें बायक हाडूंक म्हणून स्टेशनाक गेलो थंय वता आसतना ताका बायक ताचें दिवना ते धाडले ताका गरज थंय हांगा वचूंक दुसरे बस आनी नात विचारतना हे म्हणटात तुका असली केस घालयत तुजेर तूं स्पीड आसलो म्हूण घालयत आनीक आले ती केस घालयत ती केस वो गेल्लो ते सोडून हाडूंक ते उलयतात आनीक कशें ताचेर म्हळ्यार पयशे दिल्यार पुरे जाता म्हणून ताका बेजार जालें आयलो हॉस्टेलाची भुरगीं आसलीं
हॉस्टेलाची धाकटी भुरगीं तांकां पुराय आपयलें ताणें साक्रामेंता मुखार गेलो साक्रामेंता मुखार निरंतरी देवाची स्तुती ताणें सुरू केली सुरू करन अर्द्या घंट्या भितर पळयता एकलो पुलीस ते बायकान दवरून गेलो ही हांवें पळयल्ली गजाल तशें निरंतरी देवाची स्तुती करता आसतना आमकां आमी जाणां जोशुआचें पुस्तक थंयसर 16 वाक्य जेरिकोंत ते पळयतात व्हड व्हड पर्वत आसात बसयल्ल्या गांवाक प्रवेश जावंक जायना देखून ते कितें करतात निरंतरी देवाची स्तुती व्हडा ताळ्यान ते करतात आनी ते पागोर कोसलोन पडटात सुटका तांकां मेळटा अशें आमच्या जिवितांत कसलीय समस्या आसूं दी आमकां वाट आसा कित्याक देवा मुखार खंयची समस्या रावत जर देव आमच्या पक्षेन आसा आमचे विरोध रावतलो कोण आसा आमकां डिफीट करतली संगत कितें आसा देखून आमकां ते दृढ पातेनी जाय देवा मुखार येता आसतना आमकां खंयच्यो अडखळी आमच्या मुखार रावनात हो भावार्थ आमचे ती खरो आसूंक जाय देवाचें उतर म्हणटा ताचें आराधन करता आसतना आमची फातकां बोगसतात आमकां फातां करनाशें रावोंक बोळ मेळटा सिराकाचो ग्रंथ 17 अध्याय 25 वाक्य सर्वस्पराची स्तुती करतल्या थंय व्हड ताची काकोळ तूं आनी ताचें बोगसाणें ताची दया तो ताची काकोळ तूं दाखयता तसो मोग दाखयता कित्याक ताचे तें आयिल्ल्या कोणाकच तो फाटीं धाडिना आमी जाणा सगळो पवित्र पुस्तक ते एका रितीन पळयल्यार तो फातक्यांचो पुस्तक ना फातक्यांचींच नांवां चडात पुरे नमनेचे फातके आसात तो कित्याक पवित्र तो पवित्र कित्याक म्हळ्यार देवान तांची फातकां बोगसूंक कुशी वेल्या ताची काकोळ ताणें दाखयल्या देखून तो पवित्र आमकां पवित्र कित्याक आमी पळय पवित्र सभेचे सांदे पवित्र सभा दोनूय वय फातकी वय पवित्र वय कित्याक ती फातकी ती आमची मनशांची कित्याक पवित्र ती देवाची देखून देव आसा देखून पवित्र खंयसर देव आसा थंयसर फातकाक इडेना देखून मोगाच्या भाव भयणो आमी आराधन करता आसतना आमकां फातकांतावन सुटका मेळटा आमकां बळ मेळटा देवाची स्तुती करता आसतना देवाचे गुट आमकां उगड्या पेश जातात सिराकाचो ग्रंथ 17 अध्याय 8 ते 12 वाक्य आमकां सांगता ताची स्तुती करतल्यांक ते ताचे गुट उगड्या पेश जातात देवाचे गुट उगडा पे जावचे म्हळ्यार देवाक जाणा जावचे म्हळ्यार आमकांच आमी जाणा जावचे कितले आमी देवाक जाणा जाता तितले आमकांच आमी जाणा जाता कितले आमी देवाक लागीं सरता तितले आमकांच आमी लागीं सरता व्हडली रेतीर खंयची व्हडली रेतीर आमचे भितरच आमी एक पॉयंट करचें व्हडले यात्रेक पॉयंट आमी होली लँडांनी वेता पयस वेता बसयल्ल्या गांवांनी वेता आनी खंय वेता वॅटिकना वेता पवित्र जाग्याक पूण आमच्या भितर आमी गेल्या गी आमच्या काळजा म्हणसर पावल्या गी व्हडली रेतीर आमच्या तकलेतावन काळजाक दिवचें तकलेतावन काळजा दिवचें पळय आजकाल आमकां शिकप आसा आमकां पयशे आसात आमकां तें आसा येता देखून देवाची गरज ना देवाची गरज ना देवाची गरज ना म्हणून कोणी म्हणटा जाल्यार तो नेणारी तो अशिकपी शिकप नातुल्लो कित्याक देवा विने तें शिकपाची जाणवाय दिल्ली देवानच शिकोवंक फावो केल्लें बेसांव दिल्लें देवानच
हांव जाणा एक आवय भारी भक्तिवंत तिने खंय 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 कोणाच्या घरा काम करून कोणा लागीं मागोवन दुवेक शिकयलें ताणें शिकाप जोडलें शिकयल्या उपरांत ताची चिंता केलें म्हळ्यार देव ना पाप आवयन कितल्या भक्तीपणान मागणें करून आनी कितल्या कश्टांनी वागयलें आनी शिकून जाल्या उपरांत देव ना ते पुराय वडिलांनी आमकां सांगून आमी देव म्हणचें आमच्या आवय बापायन आमकां सांगलां देव आसा देखून निजावन देव ना सायन्स सांगता देव ना म्हणून सायन्स सांगना मनशांनी सांगचें चिंता ना समाज समजून येनातल्यांनी सांगचें देव ना म्हणून समाज सायन्स सोमाक कळीत नातल्यांनी सांगचें देव ना म्हणून खंयचे सायन्स देव ना म्हणून ना कित्याक सायन्स कितून पर्यंत येता आमच्या मरणा पर्यंत येता न्ही मरणा पर्यंत येता मरणा उपरांत कितें आमी सायन्स सांगताय सायन्स सांगूंक जायना ताका आमकां बावार्थ शिकयता जेजू शिकयता काल्या म्हणून मरणा उपरांत आतां सायन्स सांगता धूळ वट्टूक जावन मोडां जालीं थंयसर रासायनिक क्रिये जावन हे सगळें पृथ्वी रचली म्हळ्यार अस्तित्वाक आयली म्हणून ती मोडां खंयतान आयली ती धूळ खंयतान आयली सांगना ती खंयतान आयली सांगूंक जायना पूण पवित्र पुस्तक सांगता खंयतान आयली म्हणून देखून अर्दे गुरे शिकिल्ल्यांक चड शिंगा देव नाका भावार्थ नाका ते नाका हे नाका पूण खरो जाणारी देवाक वळखता कित्याक ताका जाणवाय मेळटा ते गूठ उगडापे जातात ताका समजता देखून खरें शिकप आमकां चड आनी चड देवाक लागीं करता पयस करिना पडकिरे शिकप मात्र देवादान आमकां पयस व्हरता नीज शिकपी कितें करता देवाक लागीं सरता आपल्या भुरग्यांक भावार्थ शिकयता आज मस्त घरांनी मागणें बंद पडलांगी सकाळींचे मागणें संजेचे मागणें मस्त जालां बंद पडलांगी ना न्ही बंद पडोवना मो वय पोर आमी आमच्या भुरग्यांक आतवयर करा म्हळें कितल्या घरांनी मागणें आसा 120 जणांनी मात्र आतवयर घाले 100 जणांत 20 घरां मात्र मागणें आसा सकाळींचे बिजी टायम ना कित्याक टायम ना कित्याक म्हळ्यार हाळे भुरग्यांक न्हिदचें न्ही 7 वरां उठचें 7:30 आनी वचोचें इस्कालाक खंय तो टायम खंय 6 वरां उठल्यार मात न्ही टायम मेळचो खंय 5:30 उठल्यार मात न्ही इल्लो टायम मेळचो 7 वरां उठल्यार खंयसर टायम आसा इशिन जावन वडिलांक रांदपाचें कामां वचूंक आसा बिजी मोगाचें न्हू सकाळींचो वेळ बिजी आमी न्ही मोलादीक वेळ तो मोलादीक आसलो वेळ देवाक दिवचे आमी आमकां यूज करून उरलें कायन पळय कायन कितें करता ताका नाका जाल्लें देवाक दिता देवान स्विकार केलें आबेल कितें करता बऱ्यांतलें बरें विंचून देवाक दिता बऱ्यांतलें बरें आमी देवाक दिता आसतना बऱ्यांतलें बरें दिवचें आमचो वेळ ना आमकां जाल्यारय आमी वेळ दिता जाल्यार ताचे तावन मेळचो फळ अदीक व्हरचो सकाळीं उठुल्लेंच हें आमी शिकयचें भुरग्यांक जाणवाय मेळटा जाणवाय शिकपा तावन येना नॉलेज मात्र तिकी समजून येता शिकप जोडणो समजून येता विजडम येना जाणवाय येना जाणवाय देवा तावन येवची ते गूठ समजोवचें ते सत समजोवचें देखून पळय कितले शिकतात तितले आजकाल समस्या सडल्यात कित्याक नॉलेज आसा विजडम ना ती जाणवाय कशें वापरचें कळना देखून आमकां सर्गींचे गूठ जाणवाय
ते देवान दिवची देखून देवा थंय आमी ताका हरसीत आसतना ते सर्गीचे गूट आमकां उगडापे जातात. आमी देवा मुखार खाल जाता ताची स्तुती करता आसतना कित्याक कीर्तन 90:5 दुसरे वाक्य आमकां सांगता स्तुती गितां सोबे ताचे समोर या गितां गायन आनी ताका वाखणुया कित्याक सर्वेस्पर वर्तो राय तो वर्तो देव वर्तो तो आमी न्ही. आमकां देवा मुखार येता आसतना कळटा तो वर्तो आमी न्ही म्हणून देखून ते खालतेपण आमचे थंय येता. ह्युमिलिटी ह्युमननेस आमचे थंय येता. देव आमच्या दुस्मनां जावन आमकां राखता ताचें आराधन करता आसतना देव आमच्या पार्तीन तो झुजता. देखून आमी पळयता गेत्सेमानी मळ्यांत जेजू मागणें करता सीस जमतात न्हिदल्यात परतून जेजू तांकां जागयता म्हणजे सांगता जागरण करा 1 घंटो जागरण करा 1 घंटो सीस आनी न्हिदून पडल्यात. ते दळ समस्या येता आसतना ते पुरे दवले फूड करूं जायना बोलना दवले पूण जेजू मागणें करनालो देखून उठून उबे रावलो आनी म्हणालो कोणाक तुमी सोदतात जेजू नाजरेनाक हांवूच तो कितें करूंक करतात करा हांवूच तो कित्याक तो मागण्यार आसलो. सीस न्हिदोन आसले देखून दवले पळया देखून आमी सदांच आमच्या जिवितांत वायट सक्तीचे वायटाचे झुजोवंक देवाची स्तुती आमकां आदार जावन आसा. थंयसर आमी पळयता इतिहास पुस्तक दुसरें पुस्तक 20 अध्याय 21 तावन 22 वाक्य इस्रायल प्रजा झुजाक वता आसतना तांकां कळटा तांचे लागीं बोलना तितलें विरोध व्हडलें सैन आसा. तें खाली करतात ते मुखार देवाची स्तुती गायतल्यांक लोकांक धाडटात. ते लोक देवाची स्तुती गायता आसतना व्हडा ताळ्यान तांचे दुस्मान भियान पळतात सत्यानाश जातात. पळया देखून आमचे खंयचेय आमचे विरोध देवसराची सकत आसूं ती फळाफळ घेता. देवाची स्तुती गावची जावन आसा एक सॅक्रिफीस. देखून हेब्रेवां बरयल्लें पत्र 13वें अध्यायांत आमी वाचता 15वें वाक्य जेजू मरिपाद आमी देवाक वगडावपाचें बलिदान सदांच पेटोवया. तें जावन आसा बलिदान हांगासर आमी येवकरिस्तान वांटेली जाता श्रेश्ठ बलिदान पेटयता आनी देवाची स्तुती गावची एक वर्तें बलिदान येवकरिस्त तितलें न्ही पूण एक वर्तें बलिदान म्हणटा देवाचें उतर. देवाची स्तुती गावची तो एक सॅक्रिफीस आमी पेटोवचो देवाक आमचें बलिदान आमी पेटोवचें आनी देवाक बलिदान पेटयता आसतना ताचो फळ ताची सुडका सोडवून आमकां मेळटा. आनी निमाणें आमी ताच्या उजवाडान भरता ताच्या वाटेन चलोवंक आमकां बळ मेळटा. किर्तन 81 15व्या अध्यायांत आमी वाचता सर्व लोक स्तुती करता आसतना उजवाडान भरतात. लोक स्तुती करता आसतना सोम्याच्या उजवाडान थंयसर भरतात. देखून आज आमी सोमेस्तां सोम्याचीय आमच्या उजवाडा थंय आमी आयल्या ताची स्तुती करता आसतना ताच्याच जैतांत ताच्या संतोशांत ताच्या जिवितांत आमी भागीदार जाता. ह्या घडये आमकांच आमी सोम्याच्या हाती आमी दिवया संतोशान व्हडा ताळ्यान ताची स्तुती करया. स्तोत्रा देवा म्हणल्या गितांत ताची स्तुती करून आमचें सगळें जिवीत देवाच्या स्तुती गितांनी नेटयलेलें सोबयलेलें जावं म्हूण मागया. पानसंको 70 70 उबीरवी
ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ 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 ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದು ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ Come on, ಅಲ್ಲ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ
हालेलुया Alleluia, 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 praise you, Jesus. वाकंदा तुका सोम्या जेजो या पो पवित्र घडये तुझ्या पो पवित्र अद्भुत शक्तीन तुझ्या आताच्या सावळेन या तुझ्या परजेक तू अभिषेक कर तुझ्या आत्मिकतेने आणि तो परजेचो आपण जेजो तुझ्या भो पवित्र मगान सर्व रीतीच्या वाईटांतले ताळणीतेंतले सवांतले सर्व देवसराच्या पासांतले सुटका मेळो सर्व रीतीने आत्मिक बंधन या घडे सुटून पयस सरो या घडे सर्वांकी तुझी आत्मिक घटाय मेळो पुढेचे पिडा शिरा सकड फळाफळ घेव तुझ्या पवित्र नावाच्या शक्तीन परमायता जेजो तुझे बळ या तुझ्या परजेक मेळो सदांच तुझे स्तुती गावन तुझे ते विश्वास एक बावरती जिनी जियोक बळ मेळो आपण जेजो तुझ्या स्पर्शान तो गुण कर मत एक समाधान कुडी भलायकी फावो कर हालेलुया 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 प्रेज जीसस हालेलुया जेजो अर्घ जेजो अर्घ जेजो अर्घ जेजो आपण जेजो तुझे स्पर्शान पर जेजो तुझ्या दैविक शक्तीनं याकडे एवकारिस्तीचे बळ तुझ्या हरी एकल्याच्या शिराने वाळशे कर हालेलुया 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 अर्घ जेजो थँक यू जीसस थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया जेजो मगळ भावानी बहिणी या घडये आमकां कसलो उपकार गरज आसा जेजू जाणा तरी आमच्या काळजांत हांव ताका आमी उसारून सांगया खंयसर जेजून आमकां आपडूंक जाय खंयसर गूण करूंक जाय आमकां सुटका दिवंक जाय ह्या घडी जेजू लागीं आमी सांगया तो आमकां आयकता ह्या पवित्र घडये आमच्या हर एकल्यान ताचो हात ताणें उसावन धरला हर एकल्यांक तो नांवान आपयता म्हज्या भावा म्हज्या भयणी भिये नाका हांव तुजे सवे आसां निमाण्या घडये पर्यंत हांव तुजे सांगत आसां तुजे समोर रावता तुज्या फाटल्यान रावन तुका रक्षण दिता तुज्या मुखल्यान रावन तुका वाट व्हरता तुज्या बगलेन आसून तुका आदार दिता इश्टगतीचो सांगात दिता भिये नाका भावा आनी भयणी सर्व पदवेदार सक्तिवंताचे रक्षण आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर ह्या घडये आमी मागया हांव किर्तन 90 आनी 1 वाजता आसतना ते मौनपणी तुमी उसारचें आनी देवाचें रक्षण तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या जिविताचेर मागचें जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयान रावता आनी सर्व पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विस्वास तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणांती पिडेंतलो आपल्या पाकांनी तो तुका धामतलो ताच्या पाखट्या पंदा तुका आसरो मेळटलो ढाळ आनी कावाचें ताचें विस्वासीपण रातच्या आकांताची दिसावळ्या जाल्यार आपणाची कसले भिरांत तुका आसची ना
काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेतन पारचे नाश करतल्या करकाक तूं पिवचो नाय. तुजे कुशीन अजाजन मरण पडतीत आनी तुज्या उजव्या दाजात तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नसत्यांक कसली मजरी फाव जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेच पोर तुजो आसरो पारामोडनात देवाक तुवें तुजें खोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाठांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळ न जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. सेवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय. तारून सेवाक आनी नागाक मस्त दितलोय. तूं म्हजो मोग करताय देखून हांव तुका निवारतलो. म्हजें नांव तूं वळखताय देखून हांव तुका राखतलो. तूं म्हाका उलो मारतना हांव तुका जाप दितां. आकांतांत हांव तुजे लागीं आसां. तुका निवारता आनी तुका सन्मान करता. लांब हांव दिवन तुका दोशी करता. म्हजें थारान पळोवंक तुका फोव करता. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया जेसू. हालेलुया जेसू. दिबेर पडून ताची स्तुती करून ताचें बेसांव आमचेर, आमच्या भुरग्या बाळांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या मोगाच्या मनशांचेर आनी दुस्मानाचेर सयत पडों. आख्या पृथ्वीचेर पडों म्हूण आमी मागया. Idiavoda Sacramenta Sustang naman koruya Puvila rupa botla Novio riti adarya Salvon vecha Ustvisya Babartachi Bodevya Gsasing Bapa Tasing Sputa Ulasani Stutisa Podvi Mahima Sisnasa Yegastalia Hersita Tukadoga Chaspirita Sama Sami Na Vartam Amen. प्रार्थोव्या. ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे दयामे भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मैसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं आमचो राय, आमचो धनी म्हूण वळखून तुका प्राणीपात करता तुजे मुखार दिंब्यांनी पडून आमचो मान पडयता. तूं जियेतें राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. Amen. Dirang sembilang betul cabelida Stuti tuji gai tau ami turben nada Bhakti urben mana Mogal bapu itu amso Pada
विज्ञानवाराणी रक्षो लाभोय सांग तुझो सुम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी गायता आम्ही तुर्बेन नादा भक्ती उर्बेन माना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसा ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो ह्या पवित्र थळार आमी आयले हांव आनी हांगासर सान लॉरेन्साच्या मजतीन जायतें बरेंपण आमी आपणायता जावं पुरो कुडीचें लौकीक आनी आत्मीक बरेंपण जायतें सान लॉरेन्सा मुखांत्र हांगासर आमकां मेळटा देवान कुशेवेल्या सान लॉरेन्सान कशें वळवळ्यांचे जैत वेले आनी फातके सैबाचेर तो झुजलो तशें आमी सर्वांनी आमच्या कश्टांत मुक्ती जोडी जय वळवळ्यांचे जैत वरो जय म्हणल्या खातीर विशेश आदार सान लॉरेन्सा मुखांत्र देव आमकां दिता म्हणून हांगासर आमी आयच्या देवसुते प्रमाणे आमच्या सर्व वायटाचेर रागाचेर द्वेशाचेर परीकपणाचेर जैत उरोवंक आदार मागया हें बलिदान नितळ काळजान बेडोवच्याक एक घडीभर आमी रागा द्वेशान परीकपणान जियेले खातीर देवा लागचें बोगसाने आतां मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगे सदां संकार मुरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवेताक पावो सुमिया काकूत सुमिया काकूत प्रिसा काकूत प्रिसा काकूत सुमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा कोण सकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत कर तू
उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्यासाठी देव बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून बागेबोन लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षींचे कष्ट मरण सोसून महिमेवोन सांग पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळसांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलो आमकां बळ दे. आमच्या सुम्या तुझ्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जोसवाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान जोसवाक म्हळें, आज हांव तुका सगळा इस्रायेला मुखार वर्तो करतलो आनी हे वरवीं जशें हांव मोइजे सवें आसलो तशें तुजें सवें आसा म्हूण सक्कड वळखून घेतलें. सोल्ल्याची पेट वोवयतल्या याजकांक तुवें अशें सांगूंक जाय, तुमी जॉर्दानाचे तडीक पावतस तुमी जॉर्दानांतच रावोंक जाय. देखून जोसवान इस्रायेलीतांक सांगलें, लागीं सरा आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची उतरां आयका. आनी जोसवान म्हळें, जिवन देव तुमचे मदें आसा म्हूण तुमी हे वरवीं समजतल्यात. सगळे पृथ्वेच्या सर्वेस्पराच्या सोल्ल्याची पेट तुमचे फुडें जॉर्दनांत वेतेली. सगळे पृथ्वेच्या सर्वेस्पराच्या सोल्ल्याची पेट वोवयतल्या याजकाची पावलां जॉर्दनाच्या उदकांत दवरतस वयरतान वळोन येतलें उदक बंद जातलें आनी एकच रास सावन उबें रावतलें. जॉर्दन उतरचे खातीर लोकांन आपले तंबू काडले तेन्ना सोल्ल्याची पेट वोवयतले याजक लोकां मुखल्यान गेले. सोल्ल्याची पेट वोवयतल्या याजकांनी जॉर्दनाचे तडीक पावोवन आपले पाय उदकांत लायतस लुवणेच्या सगळ्या काळार जॉर्दान बरोवन सगळ्या तडी वयल्यान वमतता. झरेण्याचे कुशीन आसलेल्या वयरतावन वळोन येतलें उदक बंद जालें आनी एके विस्तार सुवातेर झरेण्याचे कुशीन आसलेल्या आदाम शरा लागीं रास सावन रावलें आनी आरांबाच्या मिठाच्या दर्याक सकला वळोन वेतलें उदक फुर्तें सुकलें. लोक जेरिको मुखार जॉर्दान उतरोवन गेलो. सगळी इस्रायल प्रजा सुके धरणी वयल्यान उतरोवन वेतना सर्वेस्पराच्या सोल्ल्याची पेट वोवयतले याजक सगळे राष्ट्र उतरोवन वचा पर्यंत जॉर्दाना मदले सुके धरणीर हालनासतना उबे रावले. देवाचें उतार हें. देवाची वडोवकार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक
जय जय जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्तांतली भायर सरली, जेन्ना जाकोबाची भुरगीं परक्या लोकां मदलीं सुटून आयली, तेन्ना जुदासो प्रांत जावंक पावलो देवाचें मंदीर, आनी इस्रायल परजा जाली ताचे राज। सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय हे पळेवन दर्यो पळून गेलो, योर्दान न्हंय पाटी परतले, पर्वत बकऱ्यां बरी, गुडे दोंगर शेळ्यां परी उडोंक नासंक लागले। सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय ये सागोरा कितें जालें, कित्याक तूं पळून धांवलोय, आनी तूं योर्दाना कित्याक तूं पाटी परतले, पर्वतानो बकऱ्यां बरी, गुड्या दोंगरानो शेळ्यां परी तुमी उडोन नासल्यात न्हय। सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय उभी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. तुझ्या मुखामळाचो परजळ तुझ्या साकराचेर फांकय, आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय। Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. तवळ पेद्रून जेजू सरशी येवन विचारले, सुमिया म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षी जाय? 7 पावटी गी. जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, बगार 770 पावटी. सर्गेंचे राज अशें म्हणयत, एक रायान एक पावटी आपल्या साकरालाचे लेख घेवंक कुशी वेळी. लेख घेवंक धरलें तितलेंच करोडांनी ताका धवे आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचें मन आसलें सक्कड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धन्याची हुकूम जाली.
तवळ तो साकर धनयाच्या पांयां पडोन म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. धनी साकराचेर मोव वाडलो आनी ताचें रीण माफी करून ताका वचोंक सोडलो. पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर. ताणें हाका 100 रुपया धवे आसले आनी ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका धवे आसा ते आतांच फारीक कर. तवळ तो सांगाती साकर हाच्या पांयां पडोन म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो. मात्र न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेंत दवरलो. घडले संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धनयाक कळयली. तवळ धनयान त्या साकराक आपणा उजेर आपोवंक लावन म्हळें, नसत्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परत लय देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवेंय तुज्या सांगाती साकराची दया करे जाय आसलें न्ही. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवे आसलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसाब्याचे अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बक्षिनात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. इतलें उलोवन जाताच जेजू गलिलेयांतलो भायर सरन गेलो आनी योर्दान न्हंय पलतडी जुदयाच्या प्रांताक आयलो. देवाचे उदर वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, एक दीस एका मलगड्या ह्या जागाक एकलो तरणाटो मोबायला विशयांत एक क्लास दितालो आनी तातूंत एक गूगल मॅप GPS म्हूण आसा आनी ह्या विशयांत ताका एक्सप्लेन करी लागलो आनी म्हणालो, पळय हें आमी एक डेस्टिनेशन आमकां खंय वचूंक थंय जागो पयलेंच घाल्यार तातूंत आनी आमी पॉयंट करता आसतना आमकां सारको रस्तो दाखयता, रूट दाखयता. एकदा वेळा सुकोवन गेल्यार आमकां सुखीदार करिना, बघा रिरूटींग करता. परतून खंयच्यान बणी वाट दाखोवन त्या डेस्टिनेशन सारकें आसल्यार त्या खुशीन वाट दाखयता म्हणून तरणाटो म्हणूंक लागलो. तितल्यार हो ह्या जाक म्हणालो, आतां म्हाका समजलें. तेन्ना त्या तरणाटे विचारलें, कितें समजलें? तो म्हणालो, GPS म्हळ्यार गॉड्स प्लॅन ऑफ सल्वेशन. कित्याक आमच्या डेस्टिनेशनाक पावोवंक तो आमकां डायरेक्शन दिता. पूण आमी चुकोवन गेल्यार आमकां सोडून सोडिना, सुखीदार करिना, तो रिरूटींग करता. त्या डायरेक्शना कुशीन आमी परत कशें सारके रितीन वेचें म्हणलें देव आमकां दाखयता. देखून GPS म्हळ्यार गॉड्स प्लॅन ऑफ सल्वेशन म्हणालो तो. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची काकुळट आनी मोग आमचे थंय इतलें आसा की ताचे मुखार खंयचें मॅथमॅटिक्स चलना म्हणटा देवाचे उतर. आमी जाणाव पेद्रू येवन विचारता, कितले फावटी बक्षीचे? 7 फावटी गे. तांच्या समाजेंत ते 7 फावटी बक्षीचे म्हूण आसा, मागीर ना. पूण जेजू म्हणटा 7 न्ही 7 70 फावटी. तशें म्हळ्यार
सातांचे 70 पावटी कितले जाता तितले पावटी बक्षिजे म्हणलो अर्थ नाही. लेखमीत नातले तितले आमी बक्षिजे अनलिमिटेड बक्षण्याक इतलेंच म्हणना आनी ताका खंयचे मॅथमॅटिक्स चलना. आमी म्हणटा 2 + 2 4 पूण हांगा असलचे मोग मात्र आमच्या संबंधांत मॅथमॅटिक्स चलना, मोग चलता. त्या मोगाक मॅथमॅटिक्स ना, गणितशास्त्र ना, देवशास्त्र मात्र. आनी कशें देव पळय एक बकरो 100रांतलो सुकोवन गेलो जाल्यार फाटल्यान येता ताका लेख कशें, ताका 99 + 1 100 न्ही 100 एकलोसो. हें जावन आसा मोगाचें लेख. देखून आज आमच्या संबंधांत जायते फूट येवंक कुटुंबा जिवीत पडोवंक कारण कितें मॅथमॅटिक्स संबंधांत आयिल्ल्या वरवीं, मोगांत आयिल्ल्या वरवीं. दादलो म्हणटा हांव 50,000 गळटां, बायली म्हणटा हांवें गळटां, इतलें हांवें गळटां, हांवें इतले पयशे घरा घाल्यात, हांवें इतले घाल्यात, तुवें तितले घाल्यार हांवें इतले घाल्यात. पुराय लेख. तुजे लागीं कार आसा जाल्यार म्हजे लागीं आसा, तुजें कुटां मोडलें जाल्यार म्हजेंय मोडलें. अशें पुराय मॅथमॅटिक्स. पूण जेजू म्हणटा हें मॅथमॅटिक्स चलना. कुटुंबा जिवितांत कितें जाय, मोग जाय. मोग आसले कडेन आमी जाणाव कितें सूख केल्यार आमी सुदारसीत हांव. समज खंय मोग नासल्यार मात एकल्याक बायलेन कितें केल्यार जायनातलें, मोग ना. देखून खालें केल्यार जायना. एक दीस आयलो की कामात हांव, बायलेन बरें ऑमलेट करून दवरलें की. हो आयलो खंय बायलेचो मोग नाका, हाका मोग दुसऱ्याचोच म्हूण आलो खंय. हें खालें आज ऑमलेट करून दवरलाय, तांती उकडून दवरनाचो आसलें गे म्हणून. दुसरे दिसा बरें करून बायलेन तांती उकडून दवरलें खंय. तो त्या दीस म्हणटा खंय रागान हें खालें तांती उकडून दवरलाय, आज ऑमलेट करनाचो आसलें गे. दुसरे दिसा एक तांती उकडून दवरलें खंय, एक ऑमलेट करून दवरलें खंय. हो आयलो खंय हें खालें गेलां तुवें, आं हांगा पळय हें उकडलें तांती ऑमलेट करचें आसलें, ऑमलेट केल्लें तांती उकडचें आसलें, हें खालें गेलां तुवें म्हणून जोरूच खंय. कित्याक मोग ना. देखून देवाचें उतर म्हणटा देवातय आनी पेल्यातय जेजूची शिकोवण मोगाची. ती एक मॅथमॅटिक्स न्ही, ती मोगाची शिकोवण. हें जावन आसा खुर्साचो मिस्तेर, हें जावन आसा क्रिस्तांवपणाचो मिस्तेर, बोगसाणें. आनी खंयसर मोग आसा थंय बोगसाणें. क्रिस्ती बावार्थ मोगाचेर बांदून हाडला. देखून खुर्साचो उबो खांबो दाखयता, देवाचो मोग आडवो खांबो दाखयता. पेल्याचो मोग हे ना तर क्रिस्तांव जिवीत ना, झिरो. देखून ह्या मोगांत आमकां बोगसूंक जाता. सामान्य जावन मनशा सैमान आमकां बोगसूंक जायना. कशें करचें बोगसूंचें. देखून 100 फावटी बोगशिल्यार थोडे फावटी मनशां आसा आमकां विसरूंक जायना. देखून म्हणा जेजू निमाणें वाक्य आयच्या वांजेलांतलें तुमच्या काळजांत बक्षिल्ल्या करीत तुमचो बाप तुमकां बक्षूंक सोना. तुमच्या काळजांत म्हळ्यार कितें, नॉट ओन्ली अनलिमिटेड फॉरगिवनेस बट फॉरगेटींग. नॉट ओन्ली फॉरगिवींग बट फॉरगेटींग. आतां आमी बक्षिल्यार पावना, आमच्या काळजांत एक तें खत आमी भायर घालीचें, काळजांत बक्षिचें. खंयच्याच रितीन आमी मागीर उडास दवरूंक ना तें. पूण थोडे फावटी आमकां जायना, कश्ट जाता. पूण देवाच्या मोगा वरवीं हें साध्य, देवाच्या मोगा खातीर तें साध्य. तर मोगाच्या भाव भयणो आमी मोगाक फावत आसले देखून आमकां देवान बक्षूं ना. आमी फावो नातल्या वेळार आमकां बक्षिला. आमी फावो न्हय तरी आमचो मोग करता. तर आमी त्याच रितीन आमच्या भाव भयणीचो मोग करूंक जाय. रागा वरवीं कसली अणावत जाता आमी जाणा.
एक एक कुटुंबां कोसळून पडटात. रागा वरवीं भाव बांदापण तुटून वेता. एकलो हांव जाणा 40 वर्सां एक 10 इंच जाग्या खातीर भावाचे राग कोर्टांत झूज 10 इंच जागो 40 वर्सां ताणें करशिल्लो काय एक तले 10 जागे खानगेत पूण सोडिना, भावाक सोडिना, सोडूंक तयार ना. राग जाणारी म्हणटात आमकां आसूंक आमच्यो सिरो हात पळय सडील केल्यार पुरो खंय. राग जायचे जाल्यार राग करचे जाल्यार मोतार शिरो बिगडतात खंय. पळया कितले कुडीचेर स्ट्रेस बसता आनी रागा फारीकपणा वरवीं जायते नमनेची पिडा येता मनशाक. मानसीक पिडा जावंक पुरो, कुडीची पिडा, शिरांची पिडा आनी आत्मीक पिडाय ही रागा द्वेशा वरवीं फारीकपणा वरवीं येवची. देखून ताका वखद बेस्ट जेजून सांगला काळजांतान बक्षीचें. आनी बक्षिल्ल्यांत आमी सकला देवो नांव. आतां घरा भुरग्यांनी खालें केल्यार आवय बापूय बक्षितात. कित्याक तीं व्हडां, तांचें स्थान भुरग्यांचें स्थान न्ही. ते इल्लेशें तांचें स्थान इल्लें व्हडलें उबार भुरग्यांच्या मट्टाक ती देवनात. भुरग्यांनी खालें केल्यार तांकां रागान भायर घालनात. कित्याक बक्षितात? कित्याक तांकां गोत आसा त्या भुरग्याचें स्थान कितें म्हणून. देखून कोणाक बक्षांनी दिल्ल्या बट आमी सकला देवून हांव आमचें स्थान वयर वेता. आमी कित्याक बक्षीचे जाल्यार येवन दी म्हज्या पांयां तळा, जाल्यार सूख मागून ना. कित्याक आमचें स्थान वयर येता देवाच्या मोगान एकल्या बक्षिल्ल्यांत. देखून आमी समजचे भियेल्लो मनीस हेरांक गाय करता, गायिल्लो मनीस हेरांक गाय करता. उडास्तोर जे मानसीक सत मानसशास्त्रा प्रमाणे जीवदाळ भियेल्यार मात सापता. आनी हेरांक राग द्वेश दिवचो मनीस ताच्या काळजांत गाय आसात. देखून तो रागान द्वेशान पारीकपणान चलता. गूण जाल्लो व्यक्ती केदाळय तो हेरांक गूण करता, हेरांक बरें करता. देखून आमकां क्रिस्तान गूण करीचे, आमकां बक्षीचे, आमी हेरांक बक्षीचे. कशें आमकां क्रिस्तान गूण केलां पळय, बरें केलां पळय. आज आमी सान लॉरेन्साच्या पांयां तळा आयल्या हांव. तो राग घेवन आसल्यार देव आमच्या जिवितांत वावरूंक शकना, ती गूण करूंक शकना. आमचें काळजांत आमच्या आत्म्यांत तें गूण करीचें जाल्यार आमचो राग आमी सोडीचे. देवाचें बरेंपण आमकां मेळटा. आमी गूण जाल्ले व्यक्ती जाता आनी तें बरेंपण हेरांत वांटूंक आमकां जाता. देखून आमी मोगा चडशीं आयल्या आमी मोगाच्या सागोराक हांगासर येवकारिस्तान मेळटा. त्याच बळान आमी हेरांक बक्षूंक आनी हेरांतय मोगाची जिणी जिवंक अशें खुर्साचो मिस्तेर क्रिस्तांवपणाचो शिकार म्हणलें वळखून आमी तो जियोंक फुडें सरया. तसो बरो देव सुकलेल्या बक्षूंक प्रत्येक जावन कोणा लागीं आमकां कठीण राग आसा बक्षूंक साध्य ना. मनशा सैबांत आमकां परत आनी परत मतीक येता. तितलें दूख आमी बगलां त्या खुर्साच्या दुखींचे वळवळ्या तितलें आमचें दूख आसचें ना. त्या 3 किळ्याचेर उमकडल्या क्रिस्तान ताका कठीण शिक्षा दिल्ल्या, वायट केल्ल्या त्या मनशांक ताणें बक्षिलां जाल्यार आमकां त्याच क्रिस्तान सांगलां आमी बक्षिया. आनी हातून क्रिस्त चलवना, ताणें बक्षांनी दिल्ल्यान चलवना. तो जिखला, आमी जिखतले हांव बक्षाण्यांत. बक्षाण्याची वाट, जैताची वाट हिरोइजम, तो एक जाणत्या मनशाची वाट, ती बुद्धवंताची, ती बळवंताची वाट. नीज बळवंत हेरांक बक्षितात. देखून असलें बक्षांनी जिवंक आमकां साध्य जावं म्हूण ह्या बलिदानांत आमच्या काळजांत देवचो जेजू आमकां सकत दिवं दी म्हूण आमी मागया. आमेन. नितळ जावच्या काशी आमची काळजां मेळ्ळी. घे माता तुजे लागीं पातकी निर्भागी. गे माता तुजे लागीं पातकी निर्भागी.
वाटून घेवच्या निस्वार्थपणी जळून वेचे वाती बरी अर्पिता आमची जिणी बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आशी आमची काळजां मेळ्ळी घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी म्हज्या भावां भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सरपतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातून बलिदान आपल्या मनाकडे नेहमी आमच्या नक्या पवित्रेच्या दावा सरेस्वर्त मानून घेऊ. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेमदलो रेत जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या खणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षेच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबांपीक दिवंक पावलो. ह्या सुमा मनान आमी संवसाराचे सडवणे पसत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोव्या. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपतवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवन लोरेंस तुज्या भक्ताच तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजे विचित्र पदवी दाखयली. ये परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्खतकान क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमे निरंतरी संतोषान तुची स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय. ओ सगळीं तुका जय जय. ओ सगळीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून खिदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें गुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची.
तेच परिच्छेवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचें पसूत आनी सुमेस्त मनशां पसून ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्थ सोगट परगट उब्या. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणासाठी पुणाची वनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची कांस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भगवंत बाप, जलाल दायजाक आमचो गवळी बाप, सगळे याजकी वर्गा बराबर ह्या आमच्या पवित्र सभेक तो प्रतिमगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदत्ता सान लोरेस आनी सर्व खाली तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू सांगाता, तियास जेजू दय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेधार पापा सर्वंदन आणि वैभाव तुका ससनाच्या ससना. देवान आमकां हांगासर येवन ताच्या जिवितांत वांटिली जावंक खूब फावो केला. हे आमी जोडलेलें जिवीत आमच्या फुडल्या जिविताक आदार जावं आनी आमकां दिल्लो वेळ आमची देणी तालेंतां बरेंपण देवाच्या महिमे खातीर गळसूंक आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूं. सर्गी बापाचो आदार अब्बा बापा म्हळ्यार स्पिरितान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां थाळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेच परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सर्गीचें बागणें आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरबुशानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेंसर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकातांतलीं वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ते पवित्र सभेच्या फावोर्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणेपणान सांबाळ. तुजे ताराज ओर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माय मुस्कुर्तू जावन एकामेका क्रिस्ताची शांती पासारया.
देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत ग देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत ग देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी पळया ही सवन देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आमकां बोगसाणें दिवन हेरांक बोगसूंक सखत आनी बळ दिता ती दैवीक मोगान आमचें जिवीत भरता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळ्ळेलें आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर म्हणजे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताच्या जेवणान भाग आमी घेवया पवित्र सक्रमेंतान भोजनान ताच्या भाग आमी घेवया पवित्र सक्रमेंतान उंडो काव्या वायन सेव्या क्रिस्ता कुरग सेव्या ताच्या जीवनान भाग्येव्या ताची थंय आमी एक साव्या उडो खाव्या वायन सेव्या क्रिस्ता कुरग सेव्या ताच्या जीवनान भाग्येव्या ताची थंय आमी एक साव्या क्रिस्ताच्या कश्टान भाग आमी घेवया पवित्र सक्रमेंतान ताच्या जीवनपणान भाग आमी घेवया पवित्र सक्रमेंतान उंडो काव्या वायन सेव्या क्रिस्ता कुरग सेव्या ताच्या जीवनान भाग्येव्या ताची थंय आमी एक जाव्या उंडो काव्या वायन सेव्या क्रिस्ता कुरग सेव्या ताच्या जीवनान भाग्येव्या ताची थंय आमी एक जाव्या ताच्या स्वर्गारोहण भाग आमी घेवया पवित्र सक्रमेंतान ताच्या एकवटान भाग आमी घेवया पवित्र सक्रमेंतान उंडो काव्या वायन सेव्या क्रिस्ता कुरग सेव्या ताच्या जीवनान भाग्येव्या ताची थंय आमी एक जाव्या काळजांत आसच्या स्वादीक जेसू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेसू हरसून अर्गा दिता सोमी देव मोसो सडबोंडार मोसो
आयलाय मोचे घरी सैरो पातकी हांव तरी इश्ट जालाय मोसो तुजे तसलो मेळसो नादुसो काळजांत आसच्या स्वादीक जेसू तुका हांव वंदिता भक्ती पोनी तुका जेसू हरसून दिता तुव्या जेजूच्यानी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रतिमगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लॉरेन्साच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावणीच्या कश्टांक आनी हालू पाद्र्यांक उगड आनी ताच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी अणेत भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी एका पासोत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार्थे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वसुणेयात क्रिस्ताचे शांतींत तुमकां धाडटा देवाचे आयच्या या मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन मिसा पयलें अपूर्वेचे आराधन सोलन वर्ण ह्या नोवेना वेळार आमचे खातीर सर्गींच्या बापाक दिनवासाचें बलिदान भेटोवन आमची तेसांवां सांत लॉरेन्साच्या मजतीन देवाक भेटोवंक देवान केल्ल्या सौर उपकारां खातीर अर्घ दिवंक आयचो प्रधान याजक जावन हांगासर आयिल्ल्या मानादीक बाप संतोष लोबो फिरगज विगार काटी फोडला मंगळूर डायसिस ताचो आमी उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा जायत्या कारिज्मातीक संचालनांत ते आसात वर्ते मिसांव काटी पडलांत ते करते आसात तांच्या वर्ते मिसांवाचेर आनी तांच्या योजनाचेर देव भरपूर सान लॉरेन्सा मरिफात आशिर्वाद घालूं म्हणून हांव मागतां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच पेटवणी केल्ल्या आमच्या मोगाचो फादर प्रवीत पालोटेन याजक ताचोय उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी चलोवन व्हेल्ल्या वाड्याकारांक कोयर देवस्तुती मंडळीच्या सान्यांत हांव देव बरें करूं म्हणटा वांच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेधरा बापा ह्या पवित्र ताळ तुवें आशिर्वादान भरलाय हांगासर दिल्ल्या वर्त्यापणाक जायते रितीन तांकां तुवें फाटी दिलाय सोण घालूनाय हांगासर मुड्डोम जावं पिरजेन जावं वंतिगे जावं प्रायोजक जावं विविध रितीनी कुमो केल्ल्यांचेर आशिर्वाद घालय तांच्या आशा आत्रेक फळादीक कर तांची योजना फळादीक कर दिल्ल्यान तांकां दिसपडतो ग्रास तांचें काम तांच्या भावंडांक आशिर्वाद घालून ह्या वातीचो उजवाड तांच्या काळजा मनांत प्रकाशू दी तांच्या घरांत उजवाड फांको दी सर तरेचे पिडा शिडा कोण जावं म्हणून आशिर्वादीत कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजक लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. हेचे जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक थेरेसा मेंडोन्सा अँड फॅमिली मुदरंगडी. थेरेसा मेंडोन्सा अँड फॅमिली मुदरंगडी. जेवणाक वंतिगे दिल्ल्यांची नांवां फ्लाविया मिरांदा हाँगकाँग, फ्लाविया मिरांदा हाँगकाँग, हिल्डा फुर्टाडो शिरवां, हिल्डा फुर्टाडो शिरवां, एडबर्ग डिसोजा जर्मनी, एडबर्ग डिसोजा जर्मनी. ईथन मतायस अँड फॅमिली बेलमंड, ईथन मतायस अँड फॅमिली बेलमंड. धीरज टेनिशिया मचादो शिरवां, धीरज टेनिशिया मचादो शिरवां. अल्फोन्सा लिगोरी मूडबिल्डे, अल्फोन्सा लिगोरी मूडबिल्डे. पिरजेंत
थॉमस अँड सेलेस्टिन पिंटो शिरवा, थॉमस अँड सेलेस्टिन पिंटो शिरवा. जुलियाना डिसोजा दुबई, जुलियाना डिसोजा दुबई. अच्छे मुर्दोमो फिलिप मिनेजस एंड फैमिली कार्कल टाउन, फिलिप मिनेजस एंड फैमिली कार्कल टाउन. इमिलिया डिसोजा मियार, इमिलिया डिसोजा मियार. रिशल कॅस्टलिनो मूडबेळे, रिशल कॅस्टलिनो मूडबेळे. कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर धन्यवाद येवन स्वीकार करिये. मोगाळ पात्रून आमच्या सालोरेचा, पावल्या भक्तीन तुझ्या पायांतळा. उपकार तुझे नियाळून पाठून अर्घा, पाव म्हण मागताव जिणये पळणार आमच्या. दुबळ्या धाकट्यांचो तुवें मोग केलोय, क्रिस्ता करो साक्षी जावन जीवर पेलोय. दुबळ्या धाकट्यांचो तुवें मोग केलोय, क्रिस्ता करो साक्षी जावन जीवर पेलोय. भावार्थाची गरी देसालोय, तर नाटपोणी मारती गुरव सोडलोय. मोगाळ पात्रून आमच्या सालोरेसा, पावल्या भक्तीन तुझ्या पायांतळा. उपकार तुझे नियाळून पाठून अर्घा, पाव म्हण मागताव जिणये पळणार आमच्या. सांत लोरेसाक नवेनाचे मागणे. जे जे देवान मार्तिरा सांत लोरेसा, तरण्या प्रायस पवारत्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या. आयक आमचें कालते मागणे. वरत्या पातळीन आमी तुजे सत्सी आयल्या. जीव बाबार तीर बरवसो, देवा सोनी आमच्या पेलासो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे दें परजळ शेंकर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखय शेंकर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेन आनी कश्टांत आसल्यान आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावत शेंकर. अनबावडत्यांक आनी बावडतां शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर. तुझ्या बळादीक मजतीन देवाचे रास संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सरगरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्घां दिवया. मानसीक पिडा गुण जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात. मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर विजा लाभिल्ल्या खातीर अर्घां दितात. भाड्याचें घर मेळिल्ल्या पासत अर्घां दितात. कान दूख गुण जाल्ल्या पासत 7 जाणां विविध उपकार राबिल्ल्या खातीर अर्घां दितात. ब्लड प्रेशर शुगर नॉर्मल आयिल्ल्या पासत यूकेन शिकाप संपोवन बरें काम मेळिल्ल्या पासत अर्घां दितात. फर्स्ट इयर डिग्रीन हायेस्ट मार्क्स काडिल्ल्या खातीर अर्घां दितात. एकल्याचे प्रोस्टेट पिडा गुण जाल्ल्या खातीर ಕೆನಡಾ ಬರೆಂ ಕಾಮೆಳ್ಳ ಪಸೊತ್ತು ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ರೋಗಗಳು ಗುಣ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. तशेंच 11 वर्सां उपरांत ह्या तळार मागल्या मागण्या मरिफात भुरग्याचे देणे फावो केल्ल्या खातीर 6 जाणांक मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्घां दितात. सांत लोरेसाक जावं मान आनी होगळाप सर्गींच्या बापाक पुता मरिफात मेळिल्ल्या उपकारांक अर्घां दिवया. अर्घां दिवया आमी अर्घां दिवया, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सरपडुया. अर्घां दिवया आमी अर्घां दिवया, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिवया,
ताचे समोर आमी सरपडुया. सांत लोरेसा माजतीन म्हाका उपकार मेळचे खातीर ते समान दितात. भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, डेंटल ट्रिटमेंट बऱ्यान जावंक, MSc शिकप बऱ्या तरान जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, नाका शेलारची गूण जावचे खातीर, जाल्ल्या अन्यायक न्याय मेळचे खातीर, जागो सेल जावचे खातीर, बरें काम मेळचे पासत, अमल पिवणें गुडका सोडूंक कृपा मेळोवंक, बिझनेस बरें जावंक, माथ्याचे केस जडचे रावंक, रीण फारीक जावंक, ल्हान भुरग्याची शेल कोंकली कफा गूण जावंक, शुगर कोलेस्ट्रॉल BP नॉर्मल जावंक, भुरग्यांनी शिकपा थंय चड गामान दिवंक, जाग्याचे रेकॉर्ड मेळोवंक, गोमट्याची दूख गूण जावंक, राती बरी न्हीद पडोवंक, भुरग्यांचे देणे लाभोवंक, इंटरव्यू पास जावंक, बाळंतेर बऱ्यान जावंक, सर्पसुत्तू संपूर्ण नापयस जावंक, कोर्टाची आशिल्ली केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, मतीचें समाधान मेळोवंक, भे आनी कावजण पयस जावंक, ड्रग्स काणगे नासतना रावोवंक, किडनींत आशिल्ले स्टोन वसोवंक, मन परिवर्तन जावंक, कंत बेजाराय पयस वसोवंक, अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडावंक, भुरग्यांनी वडिलांक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक, समकोळ किळे गूण जावंक, हार्टांत आशिल्ली दूख गूण जावंक, काजरी जोड्यांनी एकामेकाक समजोवन जिवंक, दिसपडतो ग्रास मेळोवंक मागतात. आमके घर नातले वस्ते खातीर एक फ्लॅट बिल्डर पिंटो कडेन बूक केल्लें. तांणी वर्सां जाल्यार आनी कितें फ्लॅट आमकां दिवं ना, रिजिस्टर करूं ना. दिल्ले एमावंट म्हणी फाटीं दिवच्या कसोत सांत लोरेसा लागीं ह्या तळ्यार मागतात. तशेंच प्रत्येक तेसां बसत युटरस ऑपरेशन बऱ्या तरान जावं, एक्सिडेंट जावन हांतुरणार आसल्या एका भुरग्याक हात पांयांक बोळ येवंक, पयशांच्या अडचणींतावन पर्याय जावंक, सक्कट समस्या पर्याय जावंक, भावाच्या बायलेक फ्रॅक्चर जाल्ले नॉर्मल जावंक आनी ताका बरी भलायकी मेळोवंक, रिप्स गूण जावचे पासत मागतात. आमा सुमेस्ताच्या तेसां बसत हांगासर भेटयलेल्या तेसां बसत आमी मागया. हांगासर जावच्या सर योजना पासत आनी कितेंय समस्या आसले पर्याय जावंक सर्गींच्या बापा लागीं सांत लोरेसा मारिफात मागणें करया. देवा कारगां दिवया. ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು, ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು, ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು, ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು, ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ, ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ, ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Alleluia, 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 Alleluia. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तीचे जीवन बागी मरण सर्गा तुझे संगता ससनाक देवा ओगळसूंचे बाग आमकां सोमेस्तांक फावो कर. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी कृपेन भरलेले समे देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैव फळ जो क्रिस्ती जेजो भगवंती मरिये देवाची मे मोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. सांत लोरेस मार्तिरा आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसनाक आमी पोहोचोवच्या खातीर प्रार्थुया. ये सर्पद्वेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वर्षें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची कॅन्डा आमी पलवशें कर म्हूण लालयोन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर पिडेस्त भावंडा पासत आमी मागया. विशेष तरेन कश्ट तेल्या पिडेन दूख भोगतल्या पिडेंत आसल्या पासत सांत लोरेस मागो दी. जेजू ह्या घडी आपडून दी आपल्या पवित्रतेच्या सक्तेन गूण करूं दी म्हणून हेरां पासत पेल्या पासत तुजे बगले नासल्या पासत आनी मागोंक सांगल्या आमा सोमेस्तां पासत विशेष तरान आतां आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आणि संसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणी आणि म्हजी बोब तुजे सरशीन पावोंती. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. प्रार्थोव्या. सर्व पदवेदर आणि शासनाच्या देवा तुझे गुण करचे सकत पिडेस्त कडेन वतून कस्टोमच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विस्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतेची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे दावन पयस कर. तुज्या गणित काकुळीचेर पात येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सांत लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या फासिलिकांत तुज्या दैवीक सावस सुसंतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडल्ली ती तुजे साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारी फाट. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे राबूं आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमची वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वादीत करूं. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदा रावो. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूळत आमकां लाभो नवी जिवी जियोंक कृपा मेळों. ह्या पवित्र तेल मागल्या मारिफात जेजूची गूण करची सकत आमकां मेळों. पवित्र आत्म्याचे देणे लाभो. तो सुपवित्र आत्मो धैर्य समाधान शांती दिवचो आमचेर येवं म्हणून त्या पवित्र आत्म्याच्या येवकारा खातीर आमी मागया. देखून आमी उबे रावया. पवित्र आत्म्याचें गीत गावया. मुझे तैजिए पवित्र आत्मा मुझे तैजिए मुझे नितळ कर चिंताप मुझे निर्मळ कर काळीस मुझे घालते कर जीवित मुझे मोळे 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 कर मुझे तैजिए पवित्र आत्मा मुझे तैजिए
मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए दोळ्या मोच्या दिष्ट दी जीबेक मोच्या लगाम दे डोळ्यांक मोज्या दिश्ट दी जिबेक मोज्या लगाम दी कानान मोजा उतरांग मोनान मोजा जनवाय घाल कानान मोजा उतरांग मोनान मोजा जनवाय घाल कानान मोजा उतरांग मोनान मोजा जनवाय घाल कानान मोजा उतरांग मोनान मोजा सणवाय घाल मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या सदां काळजी देवाच्या आत्म्या सदां काळजी देवाच्या आत्म्या मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए हातांक मोच्या बोळदी कामांक मोच्या फोळदी हातांक मोज्या बोळदी कामांक मोज्या फोळदी हातांक मोच्या बोळदी कामांक मोच्या फोळदी हातांक मोच्या बोळदी कामांक मोच्या फोळदी पायांक मोजा सांबाळवो जिनी मोदी सुफोळक पायांक मोजा सांबाळवो जिनी मोदी सुफोळक पायांक मोजा सांबाळवो जिनी मोजी सुफोळक पायांक मोजा सांबाळवो जिनी मोजी सुफोळक मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या सदां काळजी देवाच्या आत्म्या सदां काळजी देवाच्या आत्म्या मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ
ದೈನ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆವು ನಡೆಸುನಿ ಎಮ್ಮನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾದಿಯಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿಹೆವು ದೈನ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆವು ನಡೆಸುನಿ ಎಮ್ಮನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾದಿಯಲಿ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ಮಾರ್ಗವ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ಮೊಗಾಳ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೆ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮೋಳಿ आशीर्वाद देवाका येसूच्या पवित्रसा भुरग्यांक तुझ्या दितोचे आशीर्वाद भगवंतलो रेसा आम्हा पसत विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुर्वे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.